थकीत ही हेडलाईन हे 178 पडे आसा हे 4000 कोटीचे घोटाळो 4000 कोटीचो स्पीकर सर हे प्रश्न जेन्ना आज येवपाक आशिल्लो स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर हे जेन्ना आज मुगेलो प्रश्न जेन्ना लास्ट टाइम मंत्रीन आन्सर दिल्लो आनी हेजेर फोटोचेर हे चोय सारकें तुगेलो सेम हे घाल मुखेलमंत्रीलो फोटो हा सारको चकचकीत दिसता सारको स्पीकर सर आता हेजेर स्पीकर सर हो इश्यू एकदम गंभीर इश्यू Speaker sir, under rule 49(2), that question is transferred to the finance department, and the finance department take answer करतले. हे असे ना की स्पीकर सर ही प्रथा जेन्ना स्टार्ट क्वेश्चनाचेर आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा लिमिटेड ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा लास्ट टाइम न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आन्सर्ड दिस क्वेश्चन दिस इज नथिंग बट आनी एक हत्या. स्पीकर सर, अंडर रूल 49(2) त्याका सांगले की तो ट्रान्सफर केला फायनान्स डिपार्टमेंटाक. फायनान्स अरे स्पीकर सर तो क्वेश्चन आलो फायनान्स डिपार्टमेंटाक मंत्रीन आन्सर दिल्लो लास्ट टाइम ही टॅक्टिक स्टार्ट हा ते अनस्टार्ट करपाक हे कितें चल्ला सर पयशे ना लोक इतले पयशे नाही सरकारा तिजोरीन इतले रिकवरी करपाक जाय हे अडानी जिंदाला लागू कोताय. स्पीकर सर तो जे परत जे सांगता पळय न्ही त्याका आन्सर या अनस्टार क्वेश्चनान मेळटले त्याका उलोवपाक. अरे म्हाका स्टार्ट उलोवपाक जाय कित्याक ट्रान्सफर केले स्टार्ट हाय ते अनस्टार्ट करपाक हे कित्याक साल्वा करपाक जाय अडानी तांकां हे लास्ट टाइम मंत्रीन उत्तर दिल्ले सेम क्वेश्चन उत्तर दिल्ले माचान आतां हे ट्रान्सफर करपाक. त्या दिसा हांगा सभागृहांत आमी उलयल्या आणि सांगला की हे फायनान्स डिपार्टमेंटाचे काम आसा आणि हो स्पीकर सर मिसगायडिंग द हाऊस प्रश्न रिन्यूएबल एनर्जीची विचारली जाता आणि त्याप्रमाणे फूल आन्सर जे आसा सहज मातशें फूल आन्सर जे त्या वेळार माननीय मुख्यमंत्री फायनान्स मिनिस्टर स्पीकर सर व्हेरी जाय जाल्यार विचारतो फुडल्या सेशनाक विचार. लास्ट टाइम ते आन्सर दिला अरे पण On Friday, we had discussion on the private members' resolution of Romi Lipi. Honorable Chief Minister made a statement that there was a task force committee for NEP implementation, and the task force committee did not make any recommendation regarding Romi Lipi for education. I want to place on record, I finished the copies, please circulate to Chief Minister and the Speaker, that the task force committee recommendation keltenna specifically mulla. This is a recommendation, preparatory stage, to encourage multilingualism. Both the Devanagari and Roman script should be introduced from class 3 itself. And specifically mulla, that's in 5A1. Does the Honorable Chief Minister get that? Yes. Yes. So this is, I want to place this on record, that this was not correct statement made. This is exactly what was said there in the report. This is which was furnished by the government to us. ड्रिंकिंग वॉटर जो आसा डिपार्टमेंट तेजो आसा स्पीकर सर हांवें स्पेसिफीक विचारलेलें वी हॅड आस्क्ड फॉर द डिटेल्स ऑफ द कंज्युमर्स एंड देयर एड्रेसीस हू विल बेनिफिट फ्रॉम द नावशीम OHR. स्पीकर सर म्हाका तेजेर रिप्लाय काय दिवंक ना सो डिपार्टमेंटान रिप्लाय दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर. सो हो रिप्लाय हांव मातसो स्पीकर सर तुमी हे करा डिपार्टमेंटान सांगपाक लाय तू मेन्शन केली स्पीकर सर आता हेजेर तुवें कांय सांगलो ना विल मुखेलमंत्री जे काळात एक स्पेशल डिस्कशन घे इम्पॉर्टंट मुद्दो तुका 4000 कोटी रुपया मेळटले स्टेटी मेळटले अबाउट दिस पर्टिक्युलर सेस इश्यू. गिव अ स्पेशल डिस्कशन. कैन यू गिव अ स्पेशल डिस्कशन ऑथराइज अ स्पेशल डिस्कशन मातशें दिचे. I will show you where you can recover that amount through Jindal. Because why are you all leaving this important issue? Because sir, matter Supreme Courtat आसा. Because sir, सांगता तो परत हाऊसाक मिसगाइड करपाचो प्रयत्न करता. त्याती सांगता मॅटर तेका सांगला मी आन्सर तेका फायनान्स डिपार्टमेंट दितले. मॅटर सुप्रीम कोर्टात पेंडिंग आसा. मॅटर क्लियर कट तेका सांगला.
Supreme Court does not show me a stay. Supreme Court has said not to जे 10% Speaker, sir. रिकवर जे 50% करपाक जाय कितें मुखेलमंत्री कित्याक तूं गुणायता हे पयस तू मेळटाय मरे ते उजा कोर इतले पेंडिंग आय ड्यूज स्पीकर सर फक्त आतापर्यंत गोवा स्टेट युनियन ग्रीन सेस सुप्रीम कोर्टान बंद केले सुदीना सगळी खबर आहा श्री युरिया लेमो कॉर्पोरेशन वन हेजे स्पेशल हो दोरा डिस्कशन कॉर्पोरेशन वन जे डिस्कशन जावपाक स्पीकर सर हे सगळे लोकांगेले पयशे मरे आम कोडसो हावपू लोकांक गोंयकारान कोडसो हावपू आनी तेंक सोडोवपू बिल कातोरपा सुदीन बरो आहा लोकांगेली लोकांक जर 15 दीस बिल कातोरला हारी केला कातोत मग स्पीकर सर हाऊसाचो टाइम अननेसेसरी एकदा जेन्ना सांगल्या उपरांत परत परत त्याच विशयाचेर परत परत न्हू अरे हो 6 महिने जाले हजबंड बसून घे स्पीकर सर काय कॉर्पोरेशन वन 1B 1B वन बी आता स्पीकर सर हो क्वेश्चन I will be very specific on 3 issues. Okay, the first issue is about water transport projects. आता स्पीकर सर गोंयची फर्स्ट सोलर इलेक्ट्रिक हायब्रिड फेरी ही प्रोक्युअर केल्ली फॉर अप्रॉक्सिमेटली 4 कोटी रुपया 3 crore 97 to be very precise. In the month of October 2022 हेजे इनॉग्रेशन जाल्ले आनीक ही बोट ही फेरी बोट जेन्ना एक नोट मूव केल्लो I have the note moved by one Mr. Prasanna Karthik OSD to then Chief Minister Manohar Parrikar आणि based on this note की हेजी feasibility ही स्टडी करून मुखार चेक कर म्हणून तेच नंतर स्पीकर सर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स हेणे नोटाचेर नोटींग आहा की ही वॉन्ट दॅट हे पळय सोलर फेरीज दे आर अनइकॉनॉमिकल impractical for the Goa's rivers. तेच नंतर स्पीकर सर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान सांगलेले की जी सोलर फेरी आहा इट वॉज अनसुटेबल फॉर गोवाज रिवर कंडिशन्स पोर्ट स्टेटेड टेक्निकल अँड कॉस्ट इश्यूज टू आता स्पीकर सर रेड फ्लॅग वॉज देअर फ्रॉम द डिपार्टमेंट आफ्टर रेड फ्लॅग स्पीकर सर स्टील you all try to put this ferry boat into operation 3 महिने it was into operation आणि जेन्ना it was into operation user was low आता त्या 3 वर्साक ही फेरी बोट हाडली कोण केरळाचो कोणाचो कुंपार आशिल्लो तो म्हाका खबर ना त्या वेळार स्पीकर सर 3 वर्सां ह्या it was left to rot rodents damaged the internal wiring there was no maintenance charging infrastructure was inadequate आता स्पीकर सर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान मुखार नोटाचेर कितें बरयल्लें की सोलर फेरी पळय हाय ही गोंय चलपा ना म्हणून आनी ही सजेस्टेड टू डेप्युट एन ऑफिसर टू केरला आता त्या वेळार केरलाक प्रश्न विचार अरे कंटिन्युएशन सांगता सुदीन बाब मंत्री आशिल्लो आणि सुदीन बाब जेन्ना गेलो केरला R&D स्टाफा घेवन कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा घेवन त्याने एक रिपोर्ट दिलो तो रिपोर्ट वाचता सोलर बोट फॉर वॉटर हॅव्हिंग हायर करंट्स अँड टर्ब्युलन्स needs to be studied by experts number 1 number 2 take the guidance of other departments before finalizing any technical specification आता सुदीन बाब सारको म्हाका दिसता एक्सपर्ट सगळ्यान एक्सपर्ट हा तो उदका इद्रेशी सारको एक्सपर्ट हुंय सुकती हा हुंय बुरती जाता कितें जाता तर सगळे ते खबर हा तू प्रश्न विचार प्रश्न म्हगेलो स्पीकर प्रश्न गुणायता तू despite warnings advises to check the economical viability, suitability of the solar ferry boat. What made the government to procure this solar ferry, and where was the department and the agencies who were on board for guidance and assistance? कित्याक जेन्ना डिपार्टमेंटान सांगले ही चलपा ना गोंयांत जाल्यार why did the department go ahead and purchase it? अपोजिशन लीडर तुका पळय प्रश्न जालो हो पयलो सप्लिमेंटरी स्पीकर सर दिस सोलर इलेक्ट्रिक बोट हायब्रीड बोट म्हणटा ती आमी परचेज केल्ली एट द ताजो सगळो कॉस्ट आसा 3 crores 97 lakhs 95,000 इफ जेन्ना आमी कमिशन केली किंवा ती रुटाचेर चलोवपाक पडली
तुम्ही म्हाका दुसरे एक क्वेश्चनाक विचारले आसा वाय ऑल दीज अदर फेरीज आर नॉट ऑडिटेड थ्रू IRS. No, don't divert. I'm asking you. No, I'm not specifically. diverting. Just listen to me. Yeah, you Listen specifically to me. asked. Okay. IRS हाचे ऑडिट बाकीच्या कशे करपाक घेनात. ही आमी स्पेसिफिकली पॅसेंजर बोट आसा आणि ताका खूपशे स्टँडर्ड्स आसात म्हणून आमी ती IRS कडच्यान करून घेतली. इट वॉज ऑडिटेड बाय IRS ओनली. Don't divert. Honorable I'm not Minister, diverting. Listen to my answer. Yeah. As you said, ही बोट आमकां फिजिबल जायना त्या बोटीन भितर एखाद वेळ तूं सांगता तशें what I get the information जनरेटर आसतलो ताचो इलेक्ट्रीक मोटर आसतलो बॅटरीज आसतलो ते म्हाका दिसता इट वॉज अनएडिक्वेट स्पेसिफिकेशन्स अँड हेन्स ताका परत परत प्रॉब्लम्स येताले. वॉट यू सेइंग इज करेक्ट. डोंट इंटरप्ट मी. हांव सांगता न्ही तुका कितें केलें तें. When we found, we tried operating this boat on for passengers on various routes, but त्या रुट्साचेर आमी परत एक फावटी ती रिपेर करूनय चलोवपाचे प्रयत्न केले. पॅसेंजरय मेळ्ळे ना आमकां. पूण जेन्ना ती बोट ज्या जाग्याचेर आमकां ऑपरेशनाक वचना आमी 3 म्हयने ती बोट चलोवनय पळयली ताचे बरोबर पॅसेंजर्सय जायनाशिल्ले. तूं सांगता तशें ती बोटीचे कितें प्रॉब्लम्स आसतले पयलीं म्हाका खबर ना की ते हें दिल्लें तें. बिकॉज वेन आय वॉज अ मिनिस्टर दिस Inaugurated. You inaugurated it in October I inaugurated 2022. it आणि त्या बोटीचें नाव आमी दवरलें सेंट पेद्रू आणि ह्या हाजेर ती बोट ऑपरेट जाताली. आता गेले 3 वर्सां त्या बोटीचे परत एक फावटी आमी कोणाक टेंडर काडले पण नोबडी वॉज ऑप्टिंग फॉर टू टेक दिस. आमी पॅसेंजर ऑपरेट करपा खातीर आतां नवो टेंडर काडलो आणि त्या नव्या टेंडरान भितर आमकां मंथली 1.70 lakhs अर्निंग जावपा सारखे आमकां परत एक फावटी कोट आयिल्लो आसा अँड वी वील पुट टू यूज दिस बोट. म्हणजे आमी जाणा की ह्या 2-3 वर्सां ती बोट वापरावी ना उरली. साधारण प्रश्न आशिल्लो जेन्ना डिपार्टमेंट हेड गिवन कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स हेड गिवन वॉर्निंग्स एडवायजीस ही फिजिबिलिटी जावपा ना म्हणून इकॉनॉमिक वायबिलिटी हेजी ना म्हणून सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ सोलर फॅक्टरी इन गोवन वॉटर्स ना म्हणून सुदीन बाब केरला गेला रिपोर्ट दिला क्लियर. वाय डीड द डिपार्टमेंट गो हेड अँड परचेस इट. You don't tell me what is done later. So this, because I charge that this solar ferry mission was a total mission commission. This is my charge. Minister cannot answer why it was bought. He inaugurated it. It was bought by his predecessor, whatever. But report astana department kityak went ahead to get this particular boat. Jenna Sotran Kartik pura tene gatlo note. Tejer captain of port clear asa ki he goy चलपा ना म्हणून. कोणा हुशाल करपाक गेल्ली बोट मंत्री कोणा आन्सर ना. दिस इज अ फ्रॉड ऑफ 4 crores rupees. स्पीकर सर हांगा दुसरो प्रश्नाचेर येता. आज यू कॉल योर प्रोजेक्ट्स ग्रीन प्रोजेक्ट एवरीवेर ग्रीनरी इज सीन आनीक आज ही फेरी काडकांत आसा. इट इज इन डार्क. रो फेरीचे हांव चड उलयना. पयर तुवें इनॉग्रेट केली इट वेंट आउट ऑफ सर्वीस. वाय डीड इट गो आउट ऑफ सर्वीस. Some panels failed, whatever. Those could be teething problems. I will not go into details in that. But Speaker sir, आज या ferry solar ferry boat मगेलो दुसरो आंता supplementary. What was the total ridership during the trial phase of 3 months? How much did it go? Number 2, were there any earnings in your department? What was the expenses during this particular period? How much public money was spent on that storage, on maintenance, on the repair of the ferry since its discontinuation? Aaj you all are saying, aaj oh getlo, to getlo. No one will take it. It has been declared it is not safe. It is not viable. Why will someone bring something? What have you all done? Have you all changed the buoyancy? Have you all changed the design that someone will take something that is unsafe? Ijer maga tu second. Are you talking about ro-ro ferries or a solar hybrid ferry? No, solar. I'm still on the solar. Which government entity today will be held responsible? My question is, who you will hold responsible for this lapse of 4 crore rupees despite multiple red flags and technical objections? You have to hold someone accountable for this. Who will you hold accountable for this? I want an answer. Who you will hold? Or second supplementary, आम्ही या फेरीची चौकशी करपा खातीर वी हॅव फायल्ड अ कंप्लेन अँड सूट अगेन्स्ट दिस इन दी डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज कारण हे ताच्या अंडर येता अँड वी आर अवेटिंग फॉर ताच्या अजून हियरिंग when you wrote? अबाउट 2 months बॅक.
saying that it is not viable. Yeah. So no, saying that it is आमकां हातून भितर faulty मेळ्ळे आसा. We have not paid around 59.37 when it came to me. आमकां ताजे final payment आसतालो तो final payment of 59.37 lakhs. We have not yet paid, and we have filed a complaint with the concerned authorities where we have to file. In the industries department कडेन आमी काडले आसा and we are awaiting for the hearing on this. No, see, very clear cut, Honorable Minister, this payment was not released during your time. I agree. You inaugurated Captain of Ports when they all inaugurated it in October, when it was not feasible. Number one, who will be held accountable? Tumi 59 lakhs dil nahi, but 3.5 koti. The contractor will say that whatever specifications they were given, but this is the mistake of the department. You can't hold the contractor liable for this. When your department says it was not feasible, you are planning to stop the contractor's money. What is this? Where is the contractor's fault? Performance guarantee असता ती performance guarantee आम्ही दिले ना release Because केले ना. We realized it is after monthly, when it it is came in operation, we realized that it is not performing. The specifications are not provided. So as per it is not built as per the specification. थोडीशी असा inadequate असा म्हणून when we realized this, we have stopped the payment. The last payment was stopped. And then do you have it on record? Have you written letters to the contractor that it is not as per specification? yes, we have written the letter. So you place that on the table of the house. Place it on the table of the house. And that's because I'm going to tisre supplementary. Anna, I now come to your spiraling ferry repair costs. Now repair costs zoritor cheliar, and what I say is the cost defies logic. There's no logic. And that's because sir, your data mantrin dila from 2018-19 to 23-24, in the last 6 years, so Orsani, the government has spent 35 crores, to be precise 34.8 CR on maintenance of ferries. Ferryचे maintenance करपाक 35 crores. 100 वर्साक प्रत्येक वर्साक जोड 100 कोटी रुपया. हाना 18-19 मोडले 5 करोड 26 लाख, 19-20 मोडले 5 करोड 40 लाख, 21-20 मोडले 5 करोड 60 लाख, 21-22 मोडले 5 करोड 80 लाख, 23-24 मोडले 5 करोड 90 लाख आणि मंत्रीन 23-24 मोडले 6 crores 24 lakhs. आता हे दिसला कितें? What is surprising in this is, Speaker sir, सगळे सारखे 100 कोटी पावताय, सगळे बाजपडे आहाय, फेरी आहाय, तांकां सारखे सोर्स जाली, सारखे 100 कोटी पावताय. म्हाका खबर ना ह्यो पणजे स्मार्ट जाल ना, पूण ह्यो फेरी बोट आमगेल्यो एक्स्ट्रा स्मार्ट जाले. सारखे 5 करोडा सकला देंवनाय आनी 100 करोडा वयर वचनाय. ही पडी दिसता तुका 6 crores, 34 crores. 1 second, I'm on my feet. Other Speaker sir, if you look, one particular ferry boat, Honorable Chief Minister also is a Nandgechi. What name Beti ferry? He Beti ferry pade ha. Ejer 1 crore 9 lakh rupiya mule. 1 crore 9 lakh rupiya for maintenance in the last 5-6 years. 18-19 you spent 5 lakhs. 19-20 you spent 41 lakhs. 20-21 was spent 15 lakhs. 21-22 was spent 14 lakhs. 22-23 you spent 11 lakhs. And 23-24, 21 lakhs 85,000. That means 1 crore 10 lakhs for 5 years on one ferry. Anda, I jenna ek prashna galo ki what is the average cost? Your annexure B, it says that 63 lakhs to 1 crore 30 lakhs is the average cost of a new ferry. Answer करनी मरे. तू आता सगळे question हांव Because एका बरोबर Terracol तू वाचत वतलो, but 63 lakhs. तू कितले प्रश्न एका बरोबर विचारता? म्हाका एक प्रश्न अरे विचार. हांव स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करून दाखयता. तिसरा प्रश्न विचार तुझो. आता एक साइडी हांवें आन्सर केन्ना करपाचें ते सांग न्ही. For last 10 minutes you are asking only questions. Let me answer. Speaker sir, on one side we have the ferries that are aging, on the other side you are spending crores annually. On one side we have new ferries that cost less than what you have spent on the maintenance. Speaker sir, my third supplementary. प्रश्न विचार तुझो. प्रश्न Third supplementary in Zada. No, मरे, your second supplementary I will ask. No, I will answer. Now I'm asking my third supplementary. की हे पैसे पब्लिकाचे
Does your department have a cost benefit policy or any technical matrix to decide whether a ferry should be scrapped or whether it has to be replaced instead of being repeatedly repaired? Because sir, Anik, why have the Goan ferries become smart that they every time come to the last 5 years, the pattern is seen between 5 to 6 crores. So all the ferries that you all have, make sure that they come with प्रश्न विचार Prashna is, sir, Speaker sir, have you conducted any performance audit of your ferry repairs undertaken in the last 5 years? How many ferries are scrapped and how many are to be auctioned? Your first question was, in last 5 years, around approximately 30 crores were spent on 35 crores were spent on only maintenance. If you look at it, we operate all these ferries on 18 routes and we have total ferries in आमच्यो चलपाच्यो ferries आसा त्यो 32. If you look at the cost as of today of all the ferries would work out something between 35 crores to 40 crores वर्ताच्यो त्यो ferries आसात. एका वर्साक 5 कोटी जर मोडले जर जाय, do you feel maintenance is not required? All these questions are raised again and again why the proper maintenance is being carried out. If you see, we have आमचो एक मरायन वर्कशॉप आसा, त्या वर्कशॉपान भितर आमचे कडेन साधारणतः 103 कामगार आसात. ह्या फेरीक जेन्ना आमी 18 तास ती फेरी चलयतात, दिसाचे 24 तासां पैकी 18 तास ती फेरी चलयतात, तुवें पळोवपाक जाय की तेका वेअर एंड टेअर कितले आसतले. इफ अ प्रॉपर्टी वर्थ, इफ आमची गाडी जर आसा, जी गाडी आसा ताजी कॉस्ट जर 40 crores एज ऑफ टुडे आसा जर जायत, आणि ज्यो फेरीज आसात त्यो 15 वर्सांच्यानी थोडे चड आसात, ज्यो 10 वर्सांच्यो आसा. वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट अ बेती फेरी इज समथिंग अराउंड 10 years ओल्ड. ताका जर खंयच्यानी कॉस्ट आयलो जर जाय, डू यू फील दॅट इट इज एक्झॉर्बिटंट कॉस्ट? अँड वी हॅव प्रॉपर मेथोडॉलॉजी टू फाइंड आउट. आम्ही जेन्ना आमचे कडेन आसात, all 10 lakh रुपया मोडय तुवें, you would get a new ferry. In last 5 years, you spent 1 crore 10 lakhs. What is the feasibility? You are talking about safety. थिंगा सगळे बुराक पडे बाजीक कुसताय थिंगा, आणि तू सेफ्टीचे उलयता. सोलर फेरी पडे हा फेरीक जर बुराक पडले पहिले उत्तर आणि बुडली दिता ते कितको? उत्तर दिवपाक लाय. फेरी कितको बुडली? आम्ही जेन्ना जर उत्तर तरी कोणी त्याचे कंप्लीट ना उत्तर दिल त्याने. उत्तर दिले तू उलयता तेन्ना प्रश्न चित्रात असता तेका उत्तर दिवनी मरे हे पहिले. दिला आई उत्तर Let him answer. लाईन आटा. स्पीकर सर, क्वेश्चन इज व्हेरी ताजी- सिंपल. डू यू हॅव ताजी कंप्लीट जावपाक जाय न्ही. कंप्लीट केल्यावर फुडले विचारपाचे आहा ते. Speaker sir, I am not blaming the minister because whether the predecessor, whoever, I am not blaming the minister, but the department is sleeping. All these years they are sleeping. अरे 1 crore 10 lakh तुम्ही मोठताय. 1 crore 10 lakh ताजी वाले ट्वेंटी- 5 years. करोडे ताजी बाहेर टेन्शन कित्याक करपाचे. उरता तुका? येस. स्पीकर सर, आयज ज्यो फेरीचे ट्रान्सपोर्ट तुम्ही पळयलो आणि पॅसेंजर जे लोड व्हरतात आणि 18 तास आमी जाचेर त्यो एक वेसल आसा ते 18 तास काम करता, ताका वेअर एंड टेअर हे येतलेच. आणि ह्यो फेरीज आसा त्यो आमी वर्सान वर्स घेतले ना किंवा 10 वर्सांनी स्क्रॅप केले ना. वी हॅव स्टील आमच्यो 15 वर्सांच्या वयर फेरीज, 20 वर्सांपर्यंत फेरीज ह्यो अजून पर्यंत आसा. ताका मेंटेनन्स हे येतले. आणि खंयचेय तुम्ही स्टँडर्ड पळयले जर जाय जाल्यार 15% मेंटेनन्स ऑलवेज देर. तू तुझ्या गाडयेचेर जर जावं Derive a cost benefit policy. If you कॉस्ट look, बेनिफिट आमचे कडेन कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आसा, दे आर सर्वेयर्स. आम्ही जे कितें स्पेंड करता पळय न्ही, इट इज बीन सर्टिफाईड बाय अनदर डिपार्टमेंट, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स. तांचे कडेन जे सर्वेयर्स your आसा ते department, सर्वेयर yes. करतात. ताका जे पळय आमकां वेसल आमकां इनलँड वॉटरवेजाक काम करपाक जाय आनी सर्टिफाय ऑडिट सर्टिफाय करपाक जाय दॅट इट इज सी वर्दीनेस ताजे सर्टिफाय ते करतात. आणि ते सी वर्दीनेस जेन्ना ना, they prescribe us what all the things to be taken up for this. This Minister, is not very only the simple. water. I think you need to relook river navigation at is the नाही. ताका costing. captain of portsaचे असता. But But we are not the complete experts for certifying the अरे sea worthiness. एक फेरी बांधपाक 1 कोटी 10 lakh लागता एवरेज on the higher Yes. side, and you are Yes. spending 5 years 1 crore 10 lakhs on Start the same question thing. to Sri Over Praveen Sheikh. सांगता पळय न्ही, प्रवीण शेठ. ते आहे मरे. प्रवीण शेठ कितलो वेळ चलोवचे पळय. सभापती महाशय, प्रश्न क्रमांक 2
प्रश्नाला मी दिलेला आहे ते सभागृहाच्या संगणकातून टेबलवरती ठेवलेलं आहे. सभापती महाशय, हो जो प्रश्न आसलो तो मयेच्या मतदारसंघातल्या पंचायत एरियेन जे पावर शटडावन जाता त्या संदर्भात आसलो स्पीकर सर. आणि दुसरो प्रश्न आहा जो वेदर गव्हर्नमेंट इज टेकन एक्शन टू गेट बॅक फीडर फ्रॉम कोल्लीम, इफ सो गिव डिटेल्स अँड प्रेझेंट स्टेटस. म्हणजे चोडण जो भाग आसा त्या भागाक इलेक्ट्रिसिटी सध्या खोल्ले सबस्टेशना कडसून येता आणि ह्या भागांसून जी अंडरग्राउंड लायन येवपाक जाय ते लायनीचो स्टेटस दिवचो. दुसरें म्हणजे खोल्ले गांवांसून जी लायन येता ती झाडां पेडांसून येता कारणान थंय इंटरप्शन खूब जाता. तर हे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक लागून कितें जे स्टेप्स घेतल्या तेजेर उत्तर दिवचें. स्वाती मातशें चोडण गांव हे पयलीं बेट आशिल्लें, आतां ताका मयेच्यान रस्तो आसा आनी ह्या बेटार जी लायट आयली ती 1970-71 टप्प्यान आयली आनी लायट येता आसतना ती खोर्ली फिडरांतल्यान खोर्ले सबस्टेशनाच्यान दिवाडे आयली आनी दिवाडेंतल्यान शोरां वयली आनी ही जवळ जवळ 50 वर्सां जाली कोणीच पळोवना. भाऊसाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री आसतना हें सगळें काम जालां आनी आज तें सगळें काम करपाची जबाबदारी माननीय मुख्यमंत्री अंडर ती म्हजे कडेन आयल्या आनी तुजे कडेन आयल्या. हें अभिमानान हांव सांगना, कारण 1970 भाऊसाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी आज डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा आनी आज आमी थंय सगळे अंडरग्राउंड करपा खातीर हातांत घेतला. हो जो फिडर आसा खूब जुनो, म्हणजे सबस्टेशन खोर्लेच्यान येवपाचें तें जुनें आनी हें काम करता आसतना खुबश्यो गोश्टी मुखार व्हेल्यो. जवळ जवळ 140 कोटीची कामां, तातूंतली 110 कोटीची टेंडर जाल्या आनी उरिल्लीं कामां ह्या म्हयन्याक किंवा फुडल्या म्हयन्याक आफ्टर बजेट एप्रुवल फूल आमचो डिमांड एप्रुवल जालो त्या नंतर उरिल्ले 42 कोटीची कामां ताची घेतली आनी ताका जे शहरांव प्रॉब्लेम जाता तो प्रॉब्लेम कमी करपाची जबाबदारी आमच्या डिपार्टमेंटाची आसा आनी ती आमी करतले. दुसरो प्रश्न ताजो आसा की नार्वे आनी बिचोले सबस्टेशन आमी ऑलरेडी अपग्रेड करपाक घेतला. नार्वे जो फिडर आसा ताका सादारण जे ट्रान्सफॉर्मर आसा ते जवळ जवळ 42 ट्रान्सफॉर्मर आसा नार्वेच्यान येता आनी ती जी नार्वेच्यान जी लायन जर हाडपाक जाय जाल्यार ती लायन खूब जुनी आसा. 33 kV आमी थिवीच्यान बिचोले हाडपाक अंडरग्राउंड चालू केलें, काम चालू जालें. तें काम कंप्लीट जाल्या नंतर बिचोलीचें सबस्टेशन अपग्रेड जाल्या नंतर नार्वेच्यान शोरांव दुसरी लायन घालपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो. स्पीकर सर, माननीय मंत्र्यांनी जो आन्सर दिल्लो आसा तो रिगार्डिंग चोडणाच्या लायनी संदर्भात, तशेंच सर जो अंडरग्राउंड केबल चालू आसा पळय त्या संदर्भात हांवें एक प्रश्न विचारलेलो. आमच्या मय मतदारसंघात 7 पंचायती येता आनी 7 पंचायतींनी कितले अंडरग्राउंड केबल काम पूर्ण जाला आनी कितले उरला हेजेर एक प्रश्न विचारला. तेजेर स्पीकर सर आन्सर दिवचे. हांव मातशें आतांच सांगलां, अंडरग्राउंड केबल वर्क 11 kV नंबर ऑफ वर्क्स इन किलोमिटर कंप्लीट जे केलां ते 28.2 किलोमिटर. इन प्रोग्रेस आसा 42.3 किलोमिटर. तितून जर 7 पंचायतीसून एक पंचायत वगळ्या अशें म्हाका आन्सरान मेळ्ळें आसा. म्हणजे जे विलेज पंचायत पिळगांव ह्या पंचायतीचें नांव ह्या एनेक्शरान ना स्पीकर सर. तेजें स्पश्टीकरण मातशें दिवचें. सभापती मातशें आतांच हांवें म्हटलां की 40 कोटीच्या कामाचे एस्टिमेट ताचे ऑलरेडी केल्या. इट इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल दिले बरोबर ताका टेंडरींग प्रोसेस जातलें
आणि आमचे डिमांड पास जाले नंतर हे सगळे मुखार वतले. स्पीकर सर, हांव मान्य मंत्र्यांचे तशेंच मान्य मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानपाक सोदता. जे 7 पंचायतींसून 4 पंचायतीचे अंडरग्राउंड केबलाचे काम पूर्ण जाल्लें आसा आनी बाकीचे एस्टिमेट ऑन द वे. अशा पद्दतीन स्पीकर सर अंडरग्राउंड सगळे केबल आहा ते जाल्या नंतर थोडेशें काम जे उरता ते LT लायनीचे म्हणजे हे जे केबल्स आसा जे एल्युमिनियम कंडक्टर्स आहा ते खूप पोरणे आहा स्पीकर सर. तेन्ना हे कंडक्टर बदलून दिवचे अशें हांव मान्य मंत्र्यांक विनंती करता आनी हेजे मान्य मंत्र्यांनी एश्युरन्स दिवचे. सभापती महाशय, हांवें आतांच सांगलां 1971 LT कंडक्टर ते ब्रिटल जाल्या. ब्रिटल म्हणजे अशें धरले बरोबर चुराडो जाता, करंट सुद्दां तातूंत कमी येता आनी तो बदलपाची आवश्यकता आसा. सादारण एका फिटरा 10 ते 16 ट्रान्सफॉर्मर आसता, कमीत कमी 10 आसता आणि ते काही जाग्यार ते 20-20 ट्रान्सफॉर्मर सुद्दां आसता आणि त्या खातीर हे काम करता आसतना आमकां टप्प्याटप्प्यान काम कंप्लीट करपाक जाय. आणि जेन्ना अंडरग्राउंड ST 11 kV लायन कंप्लीट जातली तेन्ना हो जो पळय लायट वचपाचो प्रॉब्लेम आसा तो इल्लो कमी जातलो. फॉर एग्जाम्पल आतां ज्यो पंचायतीक 400 फावटी लायट वताली ती 110 फावटीचेर आयिल्ली आसा. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता अंडरग्राउंड केले नंतर लायट जी वता ती कमीत कमी यातूंत वता. Because माझा लास्ट प्रश्न आसा, whether the proposal to provide public light at visurgent places from my constituency are pending. जर आन्सर येयला स्पीकर सर की चडशे वेळार टेम्पररी लायट प्रोवायड करता म्हणून. म्हाका एक स्पीकर सर सांगपाक हांव सजेस्ट करपाक सोदता मान्य मंत्र्यांक की सार्वजनीक जी आमची गणेश विसर्जन स्थळां आसता ती दर वर्षी एल्युमिनेटेड करची पडटा. ही अशी न करता कंपल्सरी अशी थंय प्रोवायड करची लायट अशें एक विनंती करपाक सोदता. मातशें आन्सर दिवचें. सभापती महाशय, ही पॉलिसी संबंद आमी स्ट्रीट लायट पॉलिसी जी आसा ती सगळी चेंज केल्या. पयलीं कशें आशिल्लें की ही पॉलिसी जावचे पयलीं आमी प्रत्येकाक 34 वेळार लायटी दिताले आनी ताजेर खुबश्यो कंप्लेनी येताले. त्यो खंय तरी वताल्यो आनी त्यो त्या जाग्यार पावनाशिल्ल्यो. पूण आतां डिपार्टमेंटान अशें ठरयलां, गेली 2 वर्सां तर हें चालूच आसा. ज्या ज्या कडेन चवथीचें विसर्जन आसता किंवा कोणाकूय थंय एक आपल्या समाजांतल्या काही गोश्टी थंय करपाच्यो आसा आनी थंय जर लायट घालपाक जाय जाल्यार ते आमी घालून दिता. त्या खातीर जवळ जवळ 320 पॉयंट्स मये कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी फायनल केल्या. आनीकूय कितें आसा जाल्यार तातूंत एड करा आनी 7 दिसां खातीर किंवा 9 दिसां खातीर किंवा 11 दिसां खातीर जेन्ना जेन्ना गणपती विसर्जन आसता तेन्ना तेन्ना थंय थंय ती लायट घालून द्या. थँक्यू स्पीकर सर. येस, श्रीवंजू वेगस. प्रश्न स्पेसिफिक ताजे क्वेश्चना संदर्भात विचारना. फॉरेस्ट एरिया thick vegetation, uprooting of trees, falling of trees ही कारणा आन्सरान दिल्ली हा मिनिस्टरा. सो मिनिस्टरा खबर हा तेगे इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाय जो हा कंटिन्यूज ना माय कॉन्स्टिट्युएन्सी तो मान्य घेता. सो मुगे स्पेसिफिक क्वेश्चन माय स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर. आय जस्ट वांट टू नो जेन्ना खंयचो आमदार आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीचो प्रश्न घालता कॅन अदर of course want to know Yes, it is right to speak. If is specific to that question, Yes, it is right. उलयत हांव एक मिनिस्टराक विचारपाक सोदता जेन्ना तूं खबर ताजे आहा म्हणटा की माये कॉन्स्टिट्युएन्सीन ही प्रॉब्लेम जाता जाल्यार तुका दिसना जे जे टायमाक 48 hours पर मंथ और 100 hours पर मंथ तुगे इलेक्ट्रिसिटी फेलियर जावन लोकांक पावर सप्लाय मेळना, कंज्युमराक पावर सप्लाय मेळना, ती आवाजाचे पयशे तुवें डिडक्ट करून तांकां ते पयशे परत रिवर्ट करचे. कित्याक लोक माये कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तुगेली बिलां म्हयन्या टायमार हारिको ना जाल्यार तूं तांकां पेनल्टी लायता. तुजो प्रश्न कितें? सो तूं रिफंड करपा रेडी आहात? आर यू एबल टू गिव बॅक सम अमाउंट टू द पीपल ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर फेसिंग दीस डिफिकल्टीज? प्रॉब्लेम सगळ्या गोंया आहा पूण हे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उलया. ताका दिसना कार्ज आसून की तुगे पावर सप्लाय जायना सो ह्या म्हयन्याक 100 वरांचो डिस्काउंट तुमकां अशें करचें तुका दिसता जाल्यार तूं करता जाल्यार एश्युरन्स दिवची आनी एश्युरन्स दिना जाल्यार कित्याक दिसता ती दिवची न्हू? बाबींची बरो प्रश्न विचारला. एक्ट धरून उलयता, एक्टांत ह्यो गोश्टी आसा हे ताका खबर आसा आनी आमकांय खबर आसा, म्हाकाय खबर आसा, मुख्यमंत्र्याकूय खबर आसा.
पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जे काँग्रेस काळात केल्लें तें आज आमी करता हें लक्षात दवर. तुजे सुद्दां जे सीशोर एसटी लायन आनी एलटी लायन काँग्रेसीत तू हाडला तेदो काय उलयन हाडला आयका बस मरे हांव उलयता मरे काय तेदो उलोवपाक खोटा बसून उत्तर दिवचा फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जालें. जालें तुजें उलोवन. स्पीकर सर खुद्द ताज्या मतदारसंघात म्हाका उलोवचें पडटा. ऑलमोस्ट मोर देन 80 crores वर्क वी हॅव टेकन आणि एलटी तुझो पॉइंट आन्सर करपाचो मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी कित्याक क्वेश्चन माय कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तू लोकांक तुगे ओरा जी आहाय तेज आन्सर दी न्हू. खुद्द पॉइंटूच करता. कारण कितें तू तुगे पॉइंटार उलय. तू भायर लोकांक फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिता 48 hours डिस्काउंट दिता दिना जाल्यार कित्याक दिना. सहजे म्हणजे कारण कितें कारण त्यो सगळ्यो ताज्यो वायरी ज्यो आसा त्यो ब्रिटल जाल्या आनी अशे हातान धरले बरोबर ताचो आतां पिठो आनी हेंय ताका बरें खबर आसा. आतां हो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक आमकां फायनान्स जाय काय नाका. आन्सर लेट मी कम आनी तो एक्ट जर इम्प्लिमेंट करपाक जाय जाल्यार तो सगळे तरेन इम्प्लिमेंट करचो पडटलो. एकूच हे हो प्रश्न घेवन एक्ट इम्प्लिमेंट करून उपयोग ना. त्या एक्ट प्रमाणे गेले जाल्यार सगळे जर तयार आसा जाल्यार आमी करुया. आन्सर दिला कितें सांगितला परत सांग. विजय सरदेसाय श्री विजय सरदेसाय आख्या गोंयभर करता म्हूण सांगिल्लें तुवें. आन्सर दिले हांवें. नेक्स्ट क्वेश्चन श्री कालू सरेला. Honorable Speaker, 3B. 3B. Speaker sir, answer as per computer sheet. Honorable Speaker, answer dilta Purmane, this is a issue, one of the questions is relating to the time in the NEP. Time, which you have answered in C. Honorable Speaker, as per the NCF, section 4.3, consideration for time allocation across preparatory, middle and secondary stages. And I'll just read this, a small thing. The annual working year for schools has 220 instructions, school going days after taking into consideration national holidays, term breaks and vacation. Of these 220 days, around 20 days may be considered for assessments and other assessment related activities across stages. Another 20 days may be set aside for school events and other similar activities. Therefore, this is important, a safe estimate can be of 180 days of instruction time across the 3 stages at the school. Given the range of subjects in different stages and the reasonable hours students can spend in a school, a working school year would have around 34 working weeks of around 29 hours of instruction week. Ata, if it is 34 weeks into 29 hours, it becomes 986 hours. Now, as per our school education rules, we have 33-hour week which is being given against 21 hours prescribed under Rule 20. Rule 20 of school education rules says 21 hours per week, 18 academic and 3 non-academic. But I don't know how it's been made 33 hours a week. The NCRF proposes a credit-based system. And in 1 credit is equal to 15 hours and 1 credit for theory and 1 credit is 30 hours for practical. This is how it's going on. Now the question is, there's also what we have 10 bagless days. 10 bagless days. More bag it is without bag. So that is also part of the NEP system. Now how do you rationalize this against these 1,200 days, 200 hours which you are speaking of learning, which you have given in your answer, though you are saying that this is not limited to classroom activities and instruction alone. On your next page you have answered that, page 3. So how do you rationalize all these timings which can work out here? Speaker sir, आम्ही NEP 2020 ज्या पद्धतीत इम्प्लिमेंट केल्या आणि हे इम्प्लिमेंट करता असताना म्हणजे पुराय टेक्स्ट बुक्स पूर्ण रॅशनलाइज करता असताना promoting the competency based learning, encouraging the activity driven and experiential approaches and establishing the student to develop the core skills, conceptualizing the understandings and hands-on training of the real life experience and moving away from the route of the memorization. ह्या हातूंतल्यान आमी तांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे तो रॅशनलाइज करता असताना ही अवर्स कशा पद्धतीत डिवाइड करतले विचारता. इट डिपेंड्स अपॉन
म्हणजे ॲट प्रेझेंट आमचे पुराय एड्युकेशन डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही हाजेर एक्चुअली ही 1200 अवर्स आर नॉट फॉर द टिचींग अवर्स बट इट इज फॉर द लर्निंग अवर्स इट्स असेसमेंट फील्ड इन द exhibition will be included into the 1200 hours. I say one thing, children should not be overstressed. Children should also have relaxation time. Children should have time to go home and do something else. If you are trying to fix this time within that where they have nothing else but get exhausted, the poor children will suffer physically and mentally. I think I'm not saying that this system may not be bad. We are also not opposing NEP, but what we are saying, try to fit something to rationalize the timing so that without sitting in office, but work it out in the practicalities which children will suffer. That's the only thing what on the first point. स्पीकर सर हाज्या खातीर हांव मुद्दामून म्हणटलो की आमी ह्या NEPत हँड्स ऑन एक्टिविटी आनी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हाजेर आमी फोकस केला आमी त्या प्रमाणे रिड्यूस द एकाडेमीक बर्डन ऑन द स्टुडंट्स हाजेरूय आसा आनी वी आर एन्श्युरिंग द जॉयफूल स्ट्रेस फ्री आनी एक्सपिरियन्शियल लर्निंग एनवायरमेंटल हाजेर चड मोठो फोकस केला द अलायन टिचींग लर्निंग प्रॅक्टिसीस विथ द होलिस्टीक डेव्हलपमेंट विजन ऑफ NEP 2020 आसा हे एंटायर NEP कशा पद्दतीन घालप आनी विच इज एन क्लास म्हणजे स्टँडर्ड वायज ताजो विचार आनी प्रॅक्टिकली हे करपाचो आमचो प्रयोग सुरू आसा आता NEP फकत education of classroom text म्हूण तेश कोन्ना. That is ना, also, उरूंक ना. it is also of other allied things like arts, music, सगळे आसा थिंगा. And that is part of your system. So my next question is, what is the infrastructure available in the schools to make these facilities available for the children? Nala garos and those at home will be considered as timing for this. How do you propose to find this solution to this? And ek sangta, in your answer, one moment, before you answer, in answer to 2D, you have spoken about all these schools have been equipped with necessary equipment to set up their labs for the successful implementation of NSQF. NSQF are courses under computers and all that. We are not talking of computer labs. And computer labs are kizatle, one class will go to the computer lab. What does the rest of the school do? How do they manage? They require a restroom, they require a recreation room, and how they require, of course, toilets and other things are there. But how do you manage this kind in the setup in the infrastructure which is there? स्पीकर सर आमी ह्या गोंयांत सिस्टम जी आसा इट इज एन गव्हर्मेंट स्कूल आनी गव्हर्मेंट एडेड स्कूल गव्हर्मेंट स्कूल आसा ताच्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपा खातीर आमी ऑलरेडी सुरवात केला आनी गव्हर्मेंट एडेड स्कूल आसा तांच्या मॅनेजमेंटाक आमी इन्स्ट्रक्शन्स दिला की ह्या पद्दतीची NEP इम्प्लिमेंट करता आसतना आमकां वेरियस टायप्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर जो रेडी जाय तो तेंच्यांनी रेडी करपाचो हें तांकां कळयलां स्पीकर सर हे सगळें सांगता आसतना तांच्यांनी जो NSQF जो मुद्दा म्हणून म्हटलो इट इज नॉट ओन्ली द कंप्युटर बट देर इज अ डिफरंट सब्जेक्ट तातूंतल्यान जवळपास म्हणजे मेकॅनिक पासून दॅट इवन दो आमी पळयता की हेल्थ कोर्स परत ताज्या उपरांत कॉम्प्युटर कोर्स अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे सब्जेक्ट जे आसा हे इंट्रोड्यूस केल्या आनी ते सब्जेक्ट क्लासरुमांनी तांकां प्रॅक्टिकल ट्रेनींग त्या सब्जेक्टाची ही दिता इवन द फूड प्रोसेसींग अशा पद्दतीचे डिफरंट ट्रेनींग जे आसा ह्यो तांकां क्लासरूम वायज आमी दिता आनी देन इट इज प्रॅक्टिकली इट इज पॉसिबल No, what you are saying is special courses you are giving them the infrastructure and the facilities. I'm not on that. It's very good and welcome. Question is about recreation, resting. Because if you are keeping children in the school for a longer time, they can't go on the ground and be sitting. Now look at the monsoon, they can't go there. Where do they go? How do they have space? That is what I'm saying. Or you can say we will do something in the near future about it, but it can't be that you leave them in the lurch. स्पीकर सर तांचे एक म्हणणे बरोबर आसा की हो एंटायर इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी रेडी करपाक जाय आनी ताकाच लागून आमी कॉम्प्लेक्सांचेर भर दिता म्हणजे ज्या जाग्याचेर आमचे सेकंडरी स्कूल आसा आमचे प्रायमरी स्कूल आसा हायर सेकंडरी आसा आनी विशेष करून थंयसर रेस्टरूम टॉयलेट्स पासून ग्राउंड ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आसा अशे कॉम्प्लेक्सीस तयार करप स्पेशली हांव मेन्शन करता आसतना तुमचे आदर्श हायस्कूलचो काणकोणा जो आसा पळय न्ही दॅट इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल म्हणपाक काय हरकत ना इट इज रेजिडेन्शियल कम स्कूल जे आसा नो डावट विथ द गव्हर्मेंट ऑफ हेल्प तुमी ते खूब बऱ्या पद्दतीन चलयता फ्रॉम द प्री प्रायमरी टू द अप टू द 12th स्टँडर्ड ताज्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज थंयसर आसा बट ह्यो फॅसिलिटीज बाकीच्या सगळ्या स्कुलांनी जरी ना जाल्यो म्हणजे तरी आमी ज्या ज्या जाग्याचेर आमकां सपोर्ट करपाक मेळटा किंवा ज्या ज्या जाग्याचेर इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक मेळटा तो गव्हर्मेंट स्कुलांनी फ्रॉम द 1st स्टँडर्ड टू द 12th स्टँडर्ड हो रेडी करपाक घेतला आनी येता त्या काही पिरियडात हो रेडी जातलो And you have to give grants also for that.
Pardon? Grants also will have to be given for that. Yes, in future we are thinking. Right. Okay, now the last question which I have got. आता reduction of syllabus म्हणतात, so as to fit within the time frame. New textbooks you have already given and introduced for 6th standard onwards. But in your circular of 13th, I'll just tell exact date, 13th February 2025, the Director of Education has said, these are the words, same existing textbooks will be used for grades 9 and 10. आता 9th and 10th, same old books हाडले जाले आता. They have certain number of chapters which have to be completed within the academic year, which means you are not reducing it, which you are reduced in the other books which are newly introduced. But here you are not reduced. How do you work this out to reduce this so that children do not have to rush through, finish it for the sake of saying I finished from first to end, but at the end they are totally stressed out. स्पीकर सर, या फावटी आम्ही 6th NEP इंट्रोड्यूस केल्या आणि 6th आम्ही नवीन बुक जो तो इंट्रोड्यूस केला. इट इज नॉट फॉर द 7th and 8th. 9th स्टँडर्डात आम्ही हे बुक सगळे जे इंट्रोड्यूस केले ते लास्ट इयर इंट्रोड्यूस केले आणि लास्ट इयर आता 10th आम्ही ते इंट्रोड्यूस करतो They are लागू. not introduced, they are continued. It is continued. So the old books are continued. You are not introduced new books. We are in 6th SCRT standard. has not given the books. NCRT has not SCRT given. is giving the book for the 6th standard this. Hoy. 6th आम्ही 6th दिले. 7th आणि 8th आम्ही टच करू ना, ना ताका आणि नवीन 9th बुक ना. 6th 7th आणि 8th नवीन बुक ना ना. तेच कंटिन्यू करपाचे. फॉर द 9th standard we have given the book, No, not given. existing book. Existing, so old Existing one. book. So how do you work that out? Because the books have got longer chapters, more chapters, which cannot be taught in that number of hours. स्पीकर सर, 9th आम्ही जे इंट्रोड्यूस केला पयली ते एक्झिस्टिंग बुक्साचेर केला. नवीन बुक्स जे आसा पयली हे आम्ही नेक्स्ट इयरच्यान इंट्रोड्यूस करतले. श्री विजय सरदेसाई. Speaker sir, or joint question, जॉईन झालं? joint question. हांव म्हणटा तो जॉईन झालो तुका काय? Speaker sir, पयलींच म्हणला की there is no consolidated report or study available that directly compares the overall academic performance of students under NEP with that of the old system. म्हळ्यार आतां भुरगे कशे एग्जामीक कितें हाऊ डू दे फेर हाजेर तुमी म्हणटात की there is no study. म्हळ्यार स्पीकर सर अशें दिसता की सरकार पेपर काडटा, सरकारूच तो उत्तर दिता, सरकारूच तो आपूण ताका मार्क दिता आनी मागीर सरकारूच अनाउन्स करता की आपल्याक डिस्टिंक्शन मेळ्ळें म्हणून. असो हें सरकाराचें धोरण शें दिसपाक लागलें. कित्याक तुमचें कंपॅरिजनूच तुमचे कडेन ना म्हणून तुमी क्लियर उत्तरान दितात. स्पीकर सर, आतां हांव मेन हाजेर आतां जें काल्लूस बाबान उलयलें तें कांय रिपीट करना हांव. स्पीकर सर, आता ती तो मेन हेजेर वयच्या पयलीं हांव ताका पयलीं एक उत्तर दिता. NEP जी आहा पळय न्ही ती आत्तां लास्ट इयरच्यान म्हणजे तेच्या फाटल्या वर्साच्यान हय, सुरवात जाली. लास्ट इयर म्हळ्यार 2 वर्सां जालीं. 2 वर्सां हय, जाली. मागीर स्पीकर सर, जर कंपॅरिजन जर करतले आसत न्ही दोनूय म्हणजे प्रिवियस एड्युकेशन सिस्टम आणि NEP आसत जाल्यार कमीत कमी एक 4 ते 5 वर्सां म्हणजे सगळ्या स्टँडर्डांनी ती वयची. 4 वर्सां करतलो तूं. स्पीकर सर, जेन्ना फ्रॉम द बालवाटिका टू 10th पर्यंत जेन्ना सगळे वर्ग जातले पळय कंप्लीट न्ही NEP पावतली दॅट टायम डेफिनेटली आमी म्हणजे पयलींची सिस्टम आनी ही सिस्टम हितूर कितें बाबा शॉर्टकमींग उरले काय ते फायद्याची जाली आनी कितें जालें हे एखादो कंपॅरिजन चार्ट करप हो योग्य ठरतलो. स्पीकर सर, आतां पयर मुख्यमंत्र्यान एक डिस्कशनान सांगलें की ज्या कमिशनान 1962 आनी मागीर NEPचे पॉलिसीच्या आदाराचेर मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन आमी सेटल केलें. स्पीकर सर, आतां मुख्यमंत्र्याक खबर आहा की अशे 8 तालुके आहा जंय कोंकणी स्कूल म्हणटा तें सरकारी स्कूल ना आनी 3 तालुके अशे आहा जंय ग्रांटीनेड स्कूल ना आउट ऑफ द 12 तालुके. सो हे दर तुका खबर आहा. तूं NEPच्या गायडलायन्सान तुवें माध्यम डिसायड केलो आनी हे जर तुका खबर आहा जाल्यार हे आवय भाशेन शिकपा खातीर ही स्कुलां सेट जावपा खातीर NEPच्याच गायडलायन्सान तूं कितें करता? म्हजो पॉयंटेड क्वेश्चन. आनी एक, कोंकणी आनी मराठी स्कुलांक तुमी ग्रांट्स दितात, कितले जाणांक दितात आनी ते कितलीं स्कुलां आसा, कितल्या जाणांक दिला कितले स्कुलांक तुमी ग्रांट दितात? टोटल? हय, टोटल न्ही. कित्याक ग्रांट्स तुमी दितात तांकां एज पर ऑल्सो यू से एज पर NEP एज वेल एज ज्या कमिशन. स्पीकर सर, विजय सरदेसायांनी प्रश्न काढला आणि कालुसरी म्हाका आत्तां ताच्या पयलीं जो थोडोसो NEPच्या सिचूर जो आहा पळय न्ही तांच्यांनी म्हटलें
की गायडलायनान रोमन शब्द आसा म्हणून तो इट इज अ देवनागरी आनी रोमन जावं मुद्दामून हांवें रोमन स्क्रिप्ट म्हणजे कितें पळय न्ही ते ऑलरेडी हे पळय ही तेंच्यांनी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी ही म्हाका दिली आनी थंयसर तेंच्यांनी एनकरेज मल्टीलिंग्युअल बोथ द देवनागरी आनी रोमन स्क्रिप्ट हांव तांकां एक्सप्लेनेशन पयलीं दिता रोमन स्क्रिप्ट म्हणजे कितें तें नाजाल्यार परत हो विशय तसोच उरतलो रोमन स्क्रिप्ट म्हणजे ABCDEG हे जे शिकयता पळय न्ही ते इट इज नॉट अ रोमन कोंकणी वयल्यान आमचो सगळे हांवें एक दोन मेंबरांकूय आपयले आमच्या जे ह्या हेजेर आशिल्ले ते इट इज नॉट अ रोमन कोंकणी बट इट इज रोमन स्क्रिप्ट म्हणजे हे एक्सप्लेनेशन करपा खातीर हे मातशें एक रोमन स्क्रिप्ट ऑफकोर्स येस रोमन स्क्रिप्ट म्हणजे रोमन स्क्रिप्ट परत एकदा सांगता हांव देवनागरी ही आयदर आता ती कोंकणी बरयता मराठी बरयता हिंदी बरयता ही देवनागरी स्क्रिप्ट आणि रोमन स्क्रिप्ट म्हणजे आम्ही जे ABCD हे जे बरयता पळय न्ही ताचो अर्थ इट इज नॉट अ कोंकणी रोमन स्क्रिप्टीन बरोवपा खातीर अलाव करप न्ही हा मुद्दामून तुम्ही जे आमचे ह्या कमिटीचे जे मेंबर्स असले पळय न्ही तांकांय डायरेक्टली विचारात हेजो अर्थ कितें तो हांव तुका कळपाक जाय म्हणून सांगता कारण हांवें पयर जे एक्सप्लेनेशन दिला पळय न्ही हांव तें सांगता तेजेर येता क्लियर कट आसा पळय रोमन स्क्रिप्ट म्हणजे कितें ती इट इज इंग्लीश वा कोंकणी इंग्लिशीन बरोवपा खातीर आमी अलाव करूंक ना परत सांगता हांव If Roman script is there, Roman it has to be allowed across. बसून घे. स्पीकर सर हांव तेका NEPन जे एक्सप्लेनेशन दिलें NEPन Can't be Roman देवनागरी script आनी is Roman रोमन जे script, सांगला पळय न्ही even for हांव Konkani language. तेका अर्थ सांगता कारण विजय ना जाल्यार परत कितें जातलें कन्फ्युजन परत वाडटलें म्हणून हांवें तेजो तेका अर्थ सांगलो LOP बाब बसात मातशे ओके दुसरो विजयान जो प्रश्न विचारलो की कितल्या तालुक्यांनी आसा आणि कितल्या तालुक्यांनी दिता कितले आसा ते म्हाका सांगले गव्हर्नमेंट प्रायमरी तूं स्कूल वाडोवपाक कितें करता गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल कोंकणी 23 आसात मराठी 645 ना ते आसात आसा म्हणजे तो फिगर म्हणजे हा. हांव म्हणटा कितें 8 तालुके अशे आसा जंय गव्हर्नमेंट कोंकणी स्कूल नाच आनी 3 तालुके अशे आहात जंय ग्रांटीनेट स्कुलां नाच हाजे हे तूं कोंकणी स्कुलांक घालपा खातीर ह्या तालुक्यांनी तूं कितें करता हो म्हजो पॉइंटेड पयलो क्वेश्चन स्पीकर सर एक्झिस्टिंग स्कूल्स ज्यांच्याकडे जर आम्ही म्हणटा की सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल आसा आणि ते कोंकणींतल्यान सुरू करता आसत जाल्यार विदाउट डिस्टर्बिंग एनी नियर बाय प्रायमरी स्कूल इफ ताका NOC जर मेळटा आसत जाल्यार आमी कोंकणींतल्यान शिकोवपा खातीर ताका स्कूल सुरू करून दिवपाचो आमची ना स्कूल करून न्ही तुजें काम तें तुवें आतां सांगला न्ही ह्या Speaker sir. पॉलिसी ते तुवें करपाक जाय ते डिस्टर्ब ते आमकां नाका तूं कर सर कितें करता तें सांग माझे एकच म्हणणे आसा गव्हर्नमेंटाची जी पॉलिसी आसा ग्रँटीड एड ह्या स्कुलाच्या अंतर्गत ज्यो संस्था आमच्याकडे मागता की आम्ही कोंकणी स्कूल सुरू करता म्हणून जाल्यार ताका आमी परमिशन दिता ना स्कूल संस्था तर गव्हर्नमेंटूय स्कूल हांव उलयताली फुडें स्पीकर सर दुसरें ताज्या सारकिलो MLA जर फुडाकार घेवन सांगता आसत जाल्यार तुमी हांगासरूय बी जाला कितें सगळे जाण म्हणजे सांगता कोंकणी आनी मराठी आनी घालता व्हरून इंग्लिशीक तुवें जर फाल्यां इनिशिएटिव्ह घेतली की हय कोंकणी प्रायमरीच्या घालपा खातीर आपूण 25 भुरग्यांक लागीं करता जाल्यार आमी गव्हर्नमेंटाचेच स्कूल थंय सुरू करता म्हाजें सरळ म्हणया आनी वयल्यान जाल्यार हांव LOP सहीत बाकीच्यांक आव्हान करता म्हणजे तेंच्यांनी कोंकणी शिकोवपा खातीर इस्कॉल सुरू कर म्हणून सांगचें हांव तें चालूय करता ते आसा ते मराठी बंद करून न्ही आसा ते दुसरे चालू करपाचे आसत जाल्यार ते चालूय करता इन्क्लुडींग बाणावले कोंकणीन देवनागरी कोंकणी देवनागरी कोंकणी क्लियर केला हांवें येस स्पीकर सर दुसरें म्हणल्यार प्रायमरी जे टिचर्स आहा आमी जर पळयले जाल्यार प्रायमरी टिचरांक 5,000 ते 10,000 सॅलरी मेळटा प्रायमरी टिचर आहा ते आनी जो पिवन आसता पिवनाक दोबरात सॅलरी मेळटा पिवन हो जो कोण ड्रायव्हर जो गाडयेन भुरग्यांक घेवन येता पळय ताका दोबरात सॅलरी मेळटा टिचरींक 5 ते 10,000 मेळटा हो प्रायमरी टिचरांक स्पीकर सर हातून तांचो स्वाभिमान वो तांचो सेल्फ रिस्पेक्ट आनी हे कशें बसता हांव आतां टिचराची सायड घेवन उलयता ऑन द NEP ओनली प्रायमरी कशें चलतलें की जो टिचर शिकयता शिक्षक ताची सॅलरी 5 ते 10,000 आसता हांव दाखयता तुका कोणाची आहा ती आनी पिवनाची सॅलरी 20,000 आहा हे कशें जावप स्पीकर सर एडेड काय नॉन एडेड
स्पीकर सर एडिएट का नॉन एडिएट एडेड एडेड असं हांव सांगता तुका आसता रे बाबा एडेड स्कूल तो दिता ही सॅलरी स्पीकर सर गव्हर्नमेंट एडेड हायस्कुलांतले गव्हर्मेंट एडेड गव्हर्नमेंट एडेड आणि गव्हर्नमेंट हायस्कुलांतली खंयच्या टिचराची सॅलरी ही 5 ते 10 हजार ना ना पूण आणि स्कुला आसा ही जाणा तूं स्कुलांनी स्पीकर आसा सर हांव ताका फक्त एकच सांगता जे प्री प्रायमरी लोक प्री प्रायमरी म्हणतो तो प्री प्रायमरी जे लोक प्रायमरीच म्हणटा हांव प्री प्रायमरी फीस घेऊन जे चलयतात हय. ओके तांची कदाचित असू शकता कशें जावप हें एकूच मिनिट स्पीकर हांव तेजेर फुडें सांगता आमी NEP आयल्या उपरांत सगळे जाण जितके प्री प्रायमरी चलयतात तांकां सांगलां की गव्हर्नमेंटा कडेन रजिस्टर्ड करात आणि गव्हर्नमेंटा कडेन रजिस्ट्रेशन केल्या उपरांतूच तुमकां प्री प्रायमरी चलोवंक मेळटली आमच्या कडेन आतां 702+ एप्लिकेशन आमच्या कडेन रजिस्टर्ड जाल्या ताजें इन्स्पेक्शन जावपाचें आसा ताजें एकदां इन्स्पेक्शन प्रोसेस कंप्लीट जालो काय फीसूय कितली घेवप ओके आणि टिचराक पेमेंट कितलो दिवप आणि आमी तांकां म्हणजे आमी तांकां कॉन्ट्रॅक्च्युअल आसत किंवा कितें आसत कारण आमकां आमी अजून ठरोवंक ना पण आमी त्या टिचरांकूय बी जे सॅलरी पार्ट ते वेगळो आमी ह्या प्री प्रायमरी टिचरीक जे आसा पळय न्हू हेजो फिक्स करतले आणि ताज्या उपरांत हे फायनल करता बिकॉज जर आता मुखेलमंत्र्यान उदळ म्हणलें कॉम्प्लेक्स आणि तुमचे ताणें एग्जाम्पल दिलें की कॉम्प्लेक्स असो बरो जावचो हें जेन्ना असेंब्ली ही जे निवडून आयले आमी तेन्ना पयलींच आमी दवर्ली इंटग्रेटेड एज्युकेशन कॉम्प्लेक्साचेर उलयले आनी तुमी तुमच्या आमदाराकूय हें दिलें की तुमी हें करा म्हणून आतां स्पीकर सर म्हाका ही स्कुलां जी मडगांवान आहात आनी तातूंत थोडी कोंकणी आनी मराठी मिडियमांतली स्कुलां आहा ती रिलोकेट जावपाची आहा ताजी एक्झॅक्ट पोझिशन कितें आहा बिकॉज तुमी हें उतर घेतिल्लें कॉम्प्लेक्स म्हणून आनी हो कॉम्प्लेक्स जावप गरजेचो तुका दिसता आसतलें सो ताजें कितें स्पीकर सर आमी कुजिरा कॉम्प्लेक्स सरकारान केलो आणि पणजेतली सगळी स्कुलां ही कुजिरा स्कुलां हाय सेकंडरी कॉलेज शिफ्ट केली सेम वे गव्हर्मेंटात 1 लाख स्क्वेअर मीटर जागा ही मडगावात एक्वायर केल्या आणि मडगावात सिटीत असलेली स्कुलां ही थंयसर शिफ्ट करप आणि थंयसर एक सरकाराच्या वतीन म्हणजे त्या पूर्ण कॉम्प्लेक्सान एक इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करून दिवप म्हणजे ग्राउंड आणि बाकीचे सगळे आणि तांच्यांनी स्वताच्यो बिल्डिंगो स्वता बांदप आमी फाटले हेज्यो 3 फावटी मिटिंगो जाल्या ओके आणि हाजी थोडीशी एनक्रोचमेंट असली ती काडपाक घेतल्या स्पीकर सर कितें जर मदत जाय थंय कित्याक हांव ते थंयच्या लोकां कडेन उलयल्लो हांव आनी ते करपाक तयार आहा म्हळ्यार कितें ते आतां 3 वर्सां जालीं आमची आमी अजून तेंच उलयता एक कॉन्क्रीट स्टेप असो घेवंक ना ताजेर तूं कर तूं आमकांय कॉन्फिडन्सान घे बिकॉज सर आमदाराकूय हांव कॉन्फिडन्सान घेता 3 महिन्या भितर तांकां प्लॉट अलॉटमेंट जे आहा पळय न्ही म्हणजे जांकां कोणाक दिवपाची तेंची एप्लिकेशन्स घेता जी प्रॉपर स्कुलान तुज्या मडगांव आनी फातोर्डा दिल्या ताणी पयलीं स्टार्टिंगाक ते पयलीं विचार करचो पडटलो कोणाक दिले नाल्यार ती प्रॉपर कंजेशन जावपी जी स्कुलां आहा पळय मेन मडगांवची स्कुलां भायर काडपा खातीर तुमी नोटिफाय केल्ली आतां कितें आहा थंयचे स्थानीक लोकांचो इशू आसलो कॉपेलाक इतलो जागो सोडूंक जाय ते तांचे बरोबर बसून ते करपाक जाय 3 वर्सां जालीं वचून जायना 3 महिन्या भितर सोडयता म्हाका आपय कित्याक हांवें थंयचे सरपंचाक उलयल्लो आपयता चर्चा खूप जाली अँथोनी वाज नेक्स्ट क्वेश्चन Because start question number 4A. आन्सर एज पर कॉम्प्युटर शीट सर आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचे जी गव्हर्मेंट स्कूल आहाय ती बंद पडलेली आसा आनी म्हाका कळपाक जाय हांगा आन्सर दिल्लो आसा जी स्कीम आसा म्हण ही स्कीम कसली सर बिकॉज सर गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलां जी बंद पडल्या जी प्रायव्हेट संस्था ते जर शाळेत कितें एक्टिविटी करपाक सोदता आसत किंवा स्कूल चलोवपाक सोदता आसत सोशियल एक्टिविटी एनी टायप जाल्यार तांकां ती शाळा आमी तेंच्यांनीच मेंटेन करपाची तेंच्यांनीच लायट बील उदक बील ह्या बेसिसाचेर तांकां रेंटल दिता हाज्या खातीर आमी एडवर्टायजूय केल्ल्यो जांकां एप्लिकेशन्स मागयल्ली 135 सुमार एप्लिकेशन आयिल्ली अशी 83 काय कितें तरी शाळा आसली 28 जाणांक दिवपाचें फायनलायज केलां इफ सपोज तुज्याय संस्थेक इवन दो फार्मर्स क्लबाक सुद्दां जाय आसत जाल्यार आमी दिता त्या शाळेचो बरो उपयोग जावचो जाल्यार जाता पूर्ण बिल्डींग पडून वता आनी मागीर वयल्यान ती जागा कोण तरी एनक्रोच करूंक येता म्हणून तुज्या जर आसत जाल्यार तशें तूं एप्लिकेशन दी आमी दिवपाक तयार आहा येस प्रश्नकाळ सोंपता जिरोवर श्री प्रवीण आर्लेकर Speaker sir, increase in remuneration of lecture basis teachers in government high secondary school. I would like to mention following regarding remuneration for lecture basis teachers is rupees 400 per lecture, whereas college section teachers getting rupees 750 per lecture. Request government to increase remuneration
to at least rupees 650 per lecture, considering to Crucius Academy rule without the benefit of service continuity, job security, or promotion opportunity. Government should give temporary status of lecture basis teacher. Yes. Shri Shankar Mankar. Speaker, sir, attention of the House is drawn to the plight of the people, especially the tourists visiting Baina Beach, as there are no toilets or washroom facility at the beach. Baina Beach is attracting a lot of tourists due to its scenic beauty and beautiful sunset attraction. However, the visitors face a lot of hardship and inconvenience due to non-availability of the much needed toilet and washroom facility. Step government intend to take in this regard. Shri Michael Lobo. Because ऑनरेबल एम एल ए संकल्प आमोणकारान जो टॉपिक काढला ताणें हो विशय घेत आसा तो ताका फक्त सांगपाक जाय की सोलोबा कडेन ऑलरेडी आमी ऑर्डर दिल्ली आसा टू डायरेक्टर ऑफ टुरिजमान लँडमार्क करून दिला टॉयलेटीचें काम अलॉंग विथ चेंजिंग रूम्स रोखडेंच सुरू जातलें. Thank you, sir. Shri Michael Lobo. Speaker, sir, I would like to bring to the attention of the Honorable Minister for Tourism illegal homestays in buildings and unregistered homes and estates. The growing concern among Goans residing in regarding the illegal homestays in buildings and unregistered homes and estates. This unregulated activity is causing anxiety among residents, rising concerns about safety, security and infrastructure strain. I urge the government to take decisive action to crack down on unauthorized homestays, ensure strict enforcement of registration norms and protect the interests of the residents. म्हणजे बिल्डिंगांनी आता होमस्टे झाले 50 फ्लॅट आल्या 10 होमस्टेज तिका कोण येता आणि कोण वयता कांयच कळना आणि पियोन गाडयो रोडार लायता म्हणजे बिल्डिंगान भितर खंयसरूय घालता आणि थिंगासर सोकलात बसून पियेता म्युझिक घालता आपल्या ते म्हणटा आपण फ्लॅटान रावंक येयला 2 दिसांक येता ते आणि आख्खे बिल्डिंगान प्रॉब्लेम करून वयता. मिनिस्टरान एक्शन घेवचें अशें म्हाका दिसता. अनरेजिस्टर्ड या बिकॉज बाब मायकल लोबोन जो विषय मांडला तो म्हत्वाचो आसा पूण व्हेरी इम्पॉर्टंटली आमी समजून घेवपाक जाय की एक म्हणल्यार OTA प्लॅटफॉर्म्स ऑनलायन ट्रॅव्हल अकोमोडेशन जे करता Airbnb बाकीचे जितले इन्व्हेंटरी ऑफ हॉटेल रूम्स गेस्ट हाऊसीस जे तांचे कडेन लिंक्ड आसा तांकां सगळ्यांक आमी एन्श्युअर केला की दे आर रेजिस्टर्ड विथ डिरेक्टर ऑफ टुरिजम. विषय खंय येता स्पीकर सर जे लोक दिल्लीवाले नाल्यार आनी खंयचे ज्यांनी सेकंड होम म्हणून कोविडाच्या वेळार हांगा घेतले तांच्या घरान जे येवन टुरिस्ट रावतात थंय जे आमकां रेजिस्ट्रेशन डिटेल्स मेळना ती खंत बाब मायकल लोबो सांगता. तातूंत एक म्हणल्यार कलेक्टिवली आमकां रजिस्टर ऑफ कॉपरेटीव सोसायटी सारकेले तांकां कॉन्फरन्सान घेवचे पडटले. आय वूड अर्ज ऑल द सोसायटीज आमचो 1364 हेल्पलायन नंबर आसा दे कॅन कॉल एंड से की अनरेग्युलेटेड स्टे एकदा सोसायटीजूच NOC दिता तुम्ही ऍक्टिव्हिटी करा ती आसा काय ना ती आमकां खबर नासता. डिपार्टमेंट स्पीकर सर कंटिन्युअसली पंचायत म्युनिसिपालिटी कडेन उलयत आसता. बाब मायकल लोबोन कोस्टल MLA आशिल्ल्यान ताणें आमकां समज सहकार्य केले जे कितें विषय आसा हो गंभीर आसा कित्याक वी आर लुजिंग बिझनेस टू द स्मॉलर गेस्ट हाऊस ऑल्सो एंड वी एक्नॉलेज वॉट द डिफिकल्टी इज साइटिंग. वी आर वर्किंग ऑन क्लोजली विथ द चीफ मिनिस्टर एंड वी विल फाइंड अ सोल्यूशन टू इट. Shri Nilesh Kabra. Speaker sir, this Shirovar mention is brought to the notice of Honorable CM as a Home Minister. I hope he is listening. Fear and anxiety in the minds of people due to growing menace of cyber financial frauds being reported across the state, including from my constituency of Kurchore. Innocent citizens are being targeted through fraudulent phone calls, imposition of law enforcement agencies, digital and manipulation, resulting in heavy financial losses. A recent case in Kurchore involved a resident named Bruno Fernandez losing rupees 90,000 after being misled by fraudsters imposing a cybercrime officials. When the victim approached the Kurchore police station, he was asked to register complaint at the cyber police station at Rabandar, causing unnecessary hardships. This raises the serious question as to why should citizens face such inconvenience in reporting cyber fraud cases.
there is an urgent need for local police stations to respond effectively to such mechanism. I am placing the written complaint to the victim on the table of the House and request Honorable Chief Minister to take necessary actions to ensure the victim gets his money back and inform me that the specific action has been taken in this case. I urge the Honorable Chief Minister to inform the House about the concrete steps he intends to take to curb these fiber frauds to ensure timely access to the justice of the victims. Because sir, I am aware that there is a number. But however, you require official complaint आणि below 5 lakhs, below 3 lakhs, तांकां local police station घेना हे सगळे घेवचे अशी विनंती करता सर. स्पीकर सर, हाज्या पयलीं खरें म्हणजे इन्स्ट्रक्शन दिल्या परत एकदा DGPक इन्स्ट्रक्ट करूंक लायता की ईच एंड एवरी पुलीस स्टेशन अशा पद्दतीच्यो सायबर क्रायमच्यो कंप्लेन सुद्दां आसतात जाल्यार ते थंय रजिस्टर्ड करून घेतले आनी दे ट्रान्सफर दॅट कंप्लेन डायरेक्टली टू द सायबर सेल. ही एक गजाल. दुसरी गजाल स्पीकर सर हांव मुद्दामून म्हणजे ह्या फोरमा वयल्यान गोंयकारांक कळचें म्हणून हांव मुद्दामून सांगता, कोणाचो फोन आयलो तुज्या कोणाक तरी धरला, तुका अरेस्ट करपाचो, तुज्या हांगासर हे जाला, लोक काडटात आनी वांगडात कितले 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया बेगीन बेगीन दितात. ते इन्क्वायरी करूंक वचना कितें आनी कितें ते इतके म्हणजे बेस्टेच भिवून वचपाची गरज ना. एटलीस्ट दे वॉन्ट टू इन्क्वायर कितें जाला आनी खंय कितें जाला ते हे जर करीत. कारण गोंय इतलें ल्हान आसा, कोणीय सहज म्हणजे आपल्या आमदाराक सोड कोणाय मुख्यमंत्र्याक सुद्दां फोन मारूं शकतात म्हणटा ते निदान पुलिशेन तरी फोन मारून विचारपाक जाय कन्सर्ट कितें जाला इन्सिडंट तो समजूंक जाय. काडटान पयशे ट्रान्सफर करपाचे डायरेक्ट ट्रान्सफर करूनय मेकळे जातात. त्या ती गोंयकारांनी अशा पद्दतीचे कोणायचो जरी फोन आयलो आसत जाल्यार चुकून सुद्दां पयशे ट्रान्सफर करूं नाकात इतकें म्हजें म्हणणें आसा. श्री कार्लोस पेरेरा. Honourable Speaker, I rise to mention the zero mention danger on Messrs Old Goa Road at Chimbel Flyover section. Here and concerned in respect of the recently inaugurated Chimbel Flyover on the Messrs Old Goa Road in relation to its approach section heading towards Old Goa, having a variation in the road levels, thereby causing vehicles to jump and eventually can lead to accidents or fatalities. Steps the government intends to take to attend to this danger on an urgent war footing. स्पीकर सर, हांवेंय पळयला ते, हांवें इन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी दिल्या. ते सकयल देवला मातसो. आनी एक पासून सिटी टावन स्लोपाचे माते तेंय सांग. ओके. श्री विजय सर. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of general public with regards to the future of hills and ecologically sensitive areas in Goa following misuse of hill protection regulations by government departments. Speaker sir, 1997 तेन्नाचे मुख्यमंत्री बाब प्रताप सिंग रावजी राणेन एक सेक्शन 17A म्हणटा ते टाउन प्लॅनिंग एक्टान हाडलें. हे हाडपाचे हेतू आशिल्लो की इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव स्लोप्स आनी नॅचरल कंटूर्स म्हणटे राखचे म्हणून. आज स्पीकर सर हेच 17A वापरून हिल कटिंग करपाची परमिशनां मेळटात आनी अशी मेळिल्ली आहा की म्हजे कडेन हांव एक परमिशन ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस दवरता. मुर्मुगांव PDN परमेश कन्स्ट्रक्शन म्हणटा का 3 जून 2025 एक 257/1 सांकवाळ विलेजीन जो जागो प्रायव्हेट फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर जाला, जो हायली इको सेन्सिटिव्ह स्लोप, जो रिच इन बायोडायव्हर्सिटी आणि ऑलरेडी डिक्लेअर जाल्लो जाग्यान हिल कटिंग अलाव केला. स्पीकर सर, लोकल आमदार तुमचो आंतोन वाजानूय ऑब्जेक्शन दाखयला की पब्लिक सेंटिमेंट अगेन्स्ट आहा, रिझर्वेशन अगेन्स्ट आहा. स्पीकर सर, हो जर दोंगर आमी कापूंक दिलो जाल्यार हाजो अर्थ असो जाता की गोंयांत खंयचोच दोंगर उरचो ना. आमी खंयचोच दोंगर गोंयचो साल्वार करूंक पावचे ना. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की तुमी म्हाका एश्युरन्स दिया की हें परमिशन तुमी रिवोक करता इमिजिएटली. ही भुतानीची भुतां सांकवाळे पावल्या. आमी जर ताजेर कांय केलें ना जाल्यार ही सगळी गोंयभर ही भुतां भोंवपाक लागतली. स्पीकर सर, तुमकांय भंय आहा, हो सगळे दोंगर वतले. हो दोंगर साल्वार जावपाकूच जाय. हो नोटिफाईड प्रायव्हेट फॉरेस्ट असो स्लोप आहा सारको असो वयर पळोवपाक गेलो जाल्यार तो कापलो जाल्यार कितें उरतलें तें नकळो. खंयचोच दोंगर उरूंक शकना. स्पीकर सर, म्हाका अश्युरन्स जाय. कारण ऑनरेबल मेंबर पळय टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर आशिल्ले, ताका पूर्ण इतिहास खबर आहा आनी मिनिस्टराक जर दिसता की ते स्पेसिफिकली चुकला ती फायल आनी डिटेल म्हाका हाडून दिवची नाल्यार हांव ताका टेबल ऑफ द फ्लोर ऑफ द हावसाचेर हांव डिटेल ताका दिता. डिमांडाच्या वेळार ताका ब्रीफ पूर्ण दिता. हे सेक्शनां सांगपाक हांव उठलो एज 0R मेन्शन, पूण कितें आसता केन्ना केन्ना आय अप्रिशिएट युअर स्टँड that I have to tell the history. No. It was adopted. Speaker sir, I have not finished. Honorable member was also town planning minister.
Honorable members, knowledge introduced various sections. Opposition, everybody feels that this is the only portfolio that everybody has to look at. No problem. Please look at. But these questions, history is known to honorable member. And if you have anything specific, you are pointing out specific, I am ready to place a whole file on the floor of the house. This is a very recent development. No, but recent This is a development on the 3rd of June. Because sir, 0 hour mention I सांगला demand No, but it's a development on 3rd of June. No problem. I am After that assembly is held first time now. perception Perception होता issue ना रे. आणि perception दुसऱ्याचे बिघडपाचे हे हांव मान्य करून घेवचो ना. ना, कित्याक हांवें perception कितें करूं कोणाचे ना. पेड्यार करपाचो दुसरी issue गोष्ट 3 जुनाक speaker zero hour mention हे 3 जुनाक जालें. honorable member already mentioned and नजर घेतला. Yes, okay. स्पीकर सर 3 जुनाक जाल्ले. सो आतांच सेशन जाला न्ही. केन्ना विचारपाचें हांवें? जुनान तुका लेटर बरोवपाचें. Because are all एकदम important issue, and this issue is because of fear and anxiety among homeless women and persons with disability, as no money is dispersed to this needy section. Street Providence is running 11 homes for homeless with total of 150 residents at present. The government has made budgetary provision, but the funds are not released, as the scheme along with the rules and regulation is yet to be prepared. The Honorable Chief Minister may take note of this matter on top priorities. Because sir, Aicha Disak Zoritor Tsoilar advertisement on the newspaper. Street Providence Goa, due to unavoidable circumstances and with a deep sense of profound regret, Street Providence Goa is exiting the free shelter home service for homeless with poor and disability. Between 1st August to 31st August 2025, Goa police will be requested to visit our homes and take the residents away. This free service is suspending till 31st March. एक मिनट आऊँ लेता. सर, बांग्लादेश में तुम्हारा कितना आता important issues आपण हा हो issue आज 150 लोकांचो future इकरा कोडे shelter home आता हो सरकार April, May, June, July 4 महिने झाले त्यांना पैसे दिले and they are bringing them on the streets. The homeless are being brought on the street. Is this how we have to act? Yes. Because this is a very, very important issue. Okay. Today it will be a joke on our part as legislators if like this we get these people on the street. मानाधिक सभापती तुमकां कळपाक जाय ह्या हावजाक म्हणून सांगता हांव थोड्या जाणांक ब्लॅकमेल करपाची संवय जाल्ली आसा हांव ह्याच शब्दांनी म्हणटलो स्पीकर सर ही स्कीम पयली WC कडेन आशिल्ली ती स्कीम सोशल वेलफेराक ट्रान्सफर केली ताज्या उपरांत तो जे सांगता 110 लोक म्हणून आमचे डिपार्टमेंट थंयसर कितले लोक आसात तेज्या पयलीं तांकां अशाच पद्दतीत रस्त्यार हाडप किंवा आझाद मैदानाचेर दवरप आनी सरकारा कडेन मागप हाज्या पयलीं टायम टू टायम त्या स्किमींतल्यान ताका पयशे कितले मेळटा हे सगळे पयशे दिल्ले आसा आउट ऑफ द वे वचून म्हणजे हाल्ली म्हाका दिसता 1 म्हयनो जाला आसतलो आमी 50 lakhs रुपीज पयशे ट्रान्सफर केले एक मिनिट स्पीकर आस्क हिम टू फॉलो द रूल स्पीकर सर आम्ही तेका म्हणजे 50 lakhs रुपीज हार्डली एका म्हयन्या पयलीं दिले आसतले स्पीकर सर गव्हर्नमेंट स्कीम म्हटल्या उपरांत तेका तेजी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिवप किंवा थंयसरलें इन्स्पेक्शन करून ते सगळे जे आहा पळय न्हू डॉक्युमेंट्स दिवप स्पीकर सर ही स्कीम खरें म्हणजे कोणाचो जो म्हणजे स्वताचो ट्रस्ट आसता पळय न्ही तेका ना ही जी आसता पळय न्ही इट इज फॉर द पब्लीक ट्रस्ट आनी त्या खातीर तरी सुद्दां म्हणजे आमी आफ्टर ऑल होमलेस हांकां खातीर सांबाळटा हे सगळे रिलॅक्स करून तेका पयशे टायम टू टायम ट्रान्सफर करीत आसा स्पीकर सर मुख्यमंत्री बाबतीत 8 वर्सां जाली ते चलयताय लास्ट 8 years have you bought anything on record about blacklist मोठे उतर सारको स्पीकर सर आज इकरा कोडे म्हणून ना ब्लॅकमेल म्हटला ब्लॅकमेल मोठे सारकना स्पीकर सर 8 वर्सां now what is the solution you are going to put these people on the road कंप्लीट करपाक सांगता सांग solution आम्ही जे आता लेटर जे तेणी पहिल्यान पयली युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिवची जेका UC म्हणतात ती दिवची आणि ताज्या उपरांत आमच्या डिपार्टमेंटात जे ताका लेटर केला तेणी सर्टन डॉक्युमेंट जे सबमिट करपाक जाय ते डॉक्युमेंट दिवचे आम्ही अंडर दॅट स्कीम ताका जितके पयशे मेळटा तितके दिवपाक तयार आसा आमचे अशें कांयच म्हणणे ना स्पीकर सर आम्ही एक मिनिट स्पीकर सर आम्ही प्रोविजन मार्फत 12 काय 13 ही आम्ही स्वतः चलयतात अशें न्ही की तो एकटोच चलयता
आम्ही प्रोव्हिजोरियाच्या मार्फत आमच्याकडे अशा पद्धतीचे 8 वर्स चलयत न्हू तो तुझ टायमार 5 वर्सां तू मुख्यमंत्री आल्लो लेट अस नॉट मेक दिस एज पार्ट ऑफ एन इगो कळपाक जाय म्हणून सांगता हांवें आफूर हाडून त्याच्या बरोबर डिस्कशन करून पैसे रिलीज केल्या फक्त 15 दिसांतले 50 लाख रुपया रिलीज केल्या हांवें केल्या ते मुखार कोर ते सेटल कोर फुडली युसी आहा ती त्यांनी दिवची फुडलेय पैसे दिता मागीर सेटल कोर Speaker sir, युसी दिवपाक लाय Speaker sir, fear and anxiety is the mind of ex-servicemen community regarding restrictions being imposed on exemption of stamp duty while buying property which was earlier permitted. Further restrictions of 15-year domicile period has also been imposed, thereby making it impossible for them to avail any benefits from the state offered scheme despite being eligible. The ex-servicemen community who have contributed a lot in protecting our borders and our nations all their life and serving the nations feel let down by these restrictions. Honorable CM Minister may intervene. एकूच हांव सांगता स्पीकर सर हे आमचे जवान जे आसा नाजाल्यार सर्विसमॅन आनी एक्स सर्विसमॅन हे दोनूय कॅटेगरीच्या लोकांक हे बेनिफीट पयलीं मेळटाले स्टॅम्प ड्युटी वेव्हाराचे आनी आतां ते मदींच तांकां चेंज करून तातूंत भितर डॉमिसायलाचे तांकां आनी 15 वर्साचे रिस्ट्रिक्शन्स घाला आमी ऑनरेबल सीएमा कडेन एकदां मेळिल्ले ह्या विशयाचेर आनी सीएमान थोडें आमकां आश्वासनूय दिल्लें की ते आमी रिस्ट्रिक्शन्स कमी करतात म्हणून सो ताजेर एक निर्णय जावपाक कित्याक हे जवान जे आसात आनी फूल लायफ आपले देशा खातीर दिल्ले आसा तांकां बेनिफीट मेळप सर आय जस्ट चेक ऑन इट येस सर श्रीवंती वेगस fear and anxiety in the minds of the general public, people of Benaulim, that the Benaulim beach parking area, which had been allotted to the tourism and agreed by local bodies for parking, is now tendered and given to private companies without taking into consideration the local bodies, the MLA, the stakeholders. The government must come out clear that the parking area is not given on lease to private entities and it should be kept as parking for local tourist stakeholders, and government tourism department must officially inform and take into consideration all the local stakeholders when taking such decisions. Because sir, Badalkarange जागो, आमगे लोकांगे जागो, हे तुम एक्वायर केले, पार्किंग आमून, तुम पार्किंग आमून दिलो, आणि आज तुम तो जाग भाड्या लायलो. Yes. Because sir, स्पीकर सर बाब बेंझी गोष्ट पहिली हो सगळ्याकडे भोवून आयिल्लो मनीस स्पीकर सर जी एरिया आमी कोस्टल एमिनिटीज तयार करतात तातूंत पार्किंगूच न्ही तातूंत चेंजिंग रूम टॉयलेट सगळे दिल्ले आसता फॅसिलिटीज आतां स्वदेश दर्शनाच्या अंडर आमी जेन्ना स्किमीच्या अंडर पयशे घेता सेंट्रा कडल्यान इट इज इम्पॉर्टंट दॅट वी मॉनिटायज इट लेटर एंड एन्श्युअर दॅट बिकम्स अ रेवन्यू मॉडेल फॉर द टुरिझम पयशे टुरिझम डिपार्टमेंट घालता आनी पार्किंगाचे खंय गेल्यार पार्किंग आसताच अशें न्ही की फक्त बेनावली आसा गोंयाय आसा मुंबयूय आसा भायरूय आसा सगळे कडेन आसता सो म्हाका दिसता स्पीकर सर पेटीत खंयचीय गजाल राजकारण हाडच्या पेक्षा त्याचो मुद्दो कितें तो पळोवन वी कॅन सॉर्ट इट आउट श्री क्रोस सिल्वा Speaker sir, fear and anxiety in the mind of villagers of Azusi, Mandur village of Tiswadi Taluka, is one of the villagers named Anil Kutikar, who has reportedly gone for fishing on 4th July in Khazan field of Mandur, did not return home. And there has been no traces of his whereabouts since then. Akasai Police and Fire and Emergency Service as well as villagers has conducted intensive search but has not yielded any result. The search is difficult as the outer protective band of Karamboli Khazan are destroyed and entire Khazan area is filled with water and mangroves and has resulted in new waterways as well as presence of crocodile. It is urged to put in more effort to search Anil Kutikar and also take urgent steps to repair the bands and restore the Khazan field so that people can venture in this field without fear. Speaker sir, exactly 1 year ago, there was another incident where only a hand of an infant baby was found in this area. The danger of crocodile entering the village is imminent. Also, the bands of St. Matthew's Tenant Association of Azusi, which is now exposed to outer protective band, are not there and has been washed away twice in the last 2 years, resulting non-cultivation of paddy fields. The matter of construction of bands of Karamboli Khazan is pending for several years, and due to continued neglect, the entire Khazan has become a big forest of mangroves, which has made any movement in the field impossible. Yes.
Senator D'Costa. Noted. Speaker sir, attention of the House is drawn on the proposed third district headquarters in Kuchore. The third district is expected to comprise of 4 talukas, Kepen, Sangye, Kanakon and Darbandoda. The people of Kepen strongly demand that the district headquarters to be established in Kepen instead of Kuchore. I urge the government to clarify and address the growing concerns and apprehensions in the minds of my beloved Kepenkar. Speaker sir, let me speak for 2 minutes. 2 minutes. No, Speaker sir, this is a very important issue. And तू काय लागतो तो? तू सांग आपला नाक म्हणून. तू कुचोर म्हणून सांग, सुभाषा सांग दिया कुचोर म्हणून. Speaker sir. Speaker sir. Technically, no, I want to stand clear. Speaker sir, Honorable Chief Minister and पॉइंट सध्या जेन्ना when you are deciding, there is a local MLA. आमकां सांगो पण तुम्ही येता आनी डायरेक्ट कॅबिनेट 7 जाणां म्हणून सारखे आमकां कचर कोताय. अरे at least take us into confidence when you are discussing and making the headquarters. Speaker sir, the proposal of the third district is in initial stage. We have still not decided the headquarters. So we will decide. Yes. How no, Speaker sir, Speaker sir, how can the honorable member Nilesh Chief Minister Devbar Kormane? No, you say no. Honorable member has said Devbar Koru. Chief Minister when it Speaker sir, Speaker sir, when it is not decided. तू सारखो तिने झालो. Speaker sir, सारखो झालो. Speaker sir, I am on my feet. I want a clarification. Speaker sir, I am on my feet. Let me first clarify. Speaker sir, first clarify. And Mukhopa clarify. I am on my feet. Speaker sir, honorable member and election, that's a honorable chief minister of Devbar Kormane. Speaker sir, I just want a clarification. I want a clarification. Honorable member Nilesh Baban Sangila, chief minister of Devbar Kormane, headquarters in Kuchore. Now the honorable minister is saying it has not been. Speaker sir, as I have said, Honorable minister, you have said. अरे तुका मिनिस्टर जन सांगता just in the initial stage. What Nilesh has said is wrong. What Nilesh has said was wrong. I'm going to say is that in initial stage, nothing has been decided as far as the headquarters is concerned. But you take us into consideration. Don't fight, nothing has been decided. But he has said no, Yes. माझं नाव घेतलं स्पीकर सध्या मला नाव घेऊन बसपाचो. हांव फक्त सांगता स्पीकर सर की हांवें थर्ड डिस्ट्रिक्ट आतांच न्ही पयलीं देखून सांगतालो तो थर्ड डिस्ट्रिक्ट दिलो म्हणून हांव थँक्यू म्हणटा आनी कुचरे कन्सिडर करचें म्हणटा. हे न्ही हांवें तशें हांवें ताका पळय स्पीकर सर म्हाजें वर्बिडीन काडून पळय हांवें क्लियर अरे स्पीकर सर हांव ऑन माय फीट स्पीकर सर थर्ड डिस्ट्रिक्ट नाका सांगचे थर्ड डिस्ट्रिक्ट नाका म्हणून Because of zero hours. Yes. Zero hours. Elton D'Costa. Boss. Sri Elton D'Costa. Because of अरे एक लक्ष राव एक जितर एक एल्टन डिकोस्टा येदो असो विषय तो मिनिस्टर सांगता जावन तुम्ही येदो व्हडलो करपाक सोदता कारण सांगलो मरे थर्ड डिस्ट्रिक्ट प्रायमरी व्हडलो मरे थर्ड डिस्ट्रिक्ट खूप नाका थर्ड व्हडलो मरे because of zero hours. Yes. Because of the attention of the House is drawn to the rising cases of heart attack among youths in the age group of 20 to 45 years in Goa. I urge the government to start compulsory hemoglobin and heart screening test at government health centers to save lives through early detection. Because the honorable health minister हेचेर लक्ष दिवचो. 40 वर्साचे बी भुरगे एक्सपायर जाता पयरूच जाला 2 जाण एडमिट आहा 35 वर्साचे. मुगो माझ्या कॉन्स्टिट्युएंटले जाल्यार आख्या गोंयान कितले जातले मातशे हेचेर लक्ष दिवचें. डॉक्टर जगन्नाथ शेट्टे. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान जे श्री जी तरोळकरान जे हो विषय मांडला तो डिमांडाच्या वेळार विस्तार हांव ताका उत्तर दिता. येस डॉक्टर जगन्नाथ शेट्टे. The mind of farmers of Latambarsem, Sal and surrounding area has widespread infestation of monkeys in this area is causing severe agricultural loss. I wish to bring to the urgent attention of the House the grave situation faced by farmers in the Latambarse area
due to massive infestation of monkeys, which has devastated agriculture activities, especially coconut plantation and other orchard. Farmers in Latam Barsim, who have historically relied on coconut farming for their livelihood, are facing unprecedented losses this year. Monkeys have proliferated intensely, destroyed not only coconut yield, but papaya, jackfruit, mango, arecanut, etc. on a large scale. The impact is so severe that after this infestation of monkey, hardly any healthy product remain for the harvest, leading to economic distress among the farmers' family. I urge the department to look in this matter. Vinesh Borkar. Attention of the House is drawn due to the development activities on the property known as Matarichi Gumti in Shirdav Palen. Today, the historic caves face the threat from the builders and conversion. The steps government intend to take to protect the site. Speaker sir, yes. also the Goan. Yes. या गोवनाचे स्पीकर सर येल्ले आसा की आणि काल विलेज पंचायत शिरदाव पाले यांनी स्पीकर सर मला ब्रीफ करून पेपर शिरदाव पाले विलेज पंचायतीन रजिस्ट्रेशन घेतलेला आसा स्पीकर सर जिरोवर बसून घेत 39 च्या अंडर हांगा कन्वर्जन घातलेला आसा ह्या प्रॉपर्टी 42/1 and 42/2 स्पीकर सर हेजेर क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा 5th and 7th सेंचुरीची केव आसा जिरोवर बसून मेन्शन केलं ऑब्जेक्शन घातला हांवें ऑब्जेक्शन घातला स्पीकर सर हेजेर क्लॅरिफिकेशन म्हाका दिसता मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर अरे क्लॅरिफिकेशन दिया तुम्ही हेजेर कितें करतले स्पीकर सर मिनिस्टरान क्लॅरिफिकेशन दिवपाय स्पीकर सर हेरिटेज केव आसा मी येता हेरिटेज 39 च्या अंडर तेंच्यांनी हे केल्लें आसा कन्वर्जन घातला डिपार्टमेंट इन्स्पेक्शन करतले and if required it will be notified very soon. ऑलरेडी रोड कन्स्ट्रक्शन चालू आसा 19 so far monument म्हणून अजून हे केलेलं नाही ना तेच we will send a team 19 जून बसून घ्या जिरोवर as long as it is not notified we cannot act against it. हे आता तुम्ही किती करताले म्हाका इतलेच क्लॅरिफिकेशन बसून घ्या स्पीकर सर हांव म्हणजे पेपर्स टू बी लेड आहा तेच्या पयलीं फक्त एकूच मेन्शन करपाक सोदता येस स्पीकर सर ह्या हावजाची सेन्सिटिव्हिटी दवरप हे आमचे सगळ्यांचे काम आसा स्पीकर सर फाटल्या 8 दिसाच्या हातूंतल्यान शेवटचो जो दीस दिसलो पळय न्ही आमी सगळे जाण इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा आमी सगळे जाण म्हणजे लोकांचे लोकप्रतिनिधी म्हणून ह्या हावजान निवडून आयल्या आमकां डेलिब्रेट करता डिबेट करता आसतना आमी सगळे जाण कायदो करपा खातीर आनी कायद्याक वेगवेगळे अमेंडमेंट हाडपा खातीर हांगासर टायम टू टायम वेगवेगळे डिस्कशनां करीत आसता आनी हे सगळें करता आसतना आमी म्हणटा रूल एंड प्रोसिजर एंड कंडक्ट ऑफ द हावज हे पुस्तक म्हाका दिसता अजुनूय जर नव्या मेंबरांक दिवंक ना जाल्यार एकदां परत एकदां दिवचें पोंद्याकूय बी दिवचें आमी बरेचशे फावटी ईच एंड एवरी इश्यूज वो तुमकां एड्रेस करपाचो आसता आमी ना क्रॉस टॉकिंग करपाचें आसता हांगासर बरेचशे फावटी पर्सनल अटॅक जाल्ल्या सारख्या एकामेकाचेर किंवा क्रिटिसिजम जे आसा पळय न्ही हे बी पर्सनलायज त्या पद्दतीन वावुरता आमी वायब्रंट डेमोक्रेसी ही जर आमी आमच्या कडेन पळयता आसतना अशा पद्दतीची डेमोक्रेसी टिकून दवरपा खातीर आमी सगळे जाण एक जबाबदारीन जर वागले आसत हांव सगळ्यां कडेन मागता इन्क्लुडींग द रुलींग आनी अपोजिशन आमच्या कडेन ह्या हावजाची सेंटिटी दवरपा खातीर आमी सगळ्यांनी काम करचें स्पेशली आमी पळयता की देर इज एन मॅन्युअल ऑफ द पार्लमेंटरी प्रोसिजर कॉल एंड शकदर हाज्या त्या प्रमाणे इट इज एन ऑथॉरिटी गायड फॉर द पार्लमेंटरी प्रॅक्टिसीस अक्रॉस द इंडिया आणि त्याच्यानुसार त्यांच्यानी या कॉल एंड शकदर ह्या हातूंतल्यान डेकोरम एंड एटिकेट्स कशा पद्दतीन हावजान दवरच्यो रेस्ट्रिक्शन्स ऑन द स्पीचीस आणि मेंटेनन्स ऑफ द ऑर्डर हाज्या खातीर एब्स्टेनिंग फ्रॉम द पर्सनल रिमार्क एंड रिफ्लेक्शन्स अवॉइडिंग द इम्पुटेशन्स ऑफ मोटिव्स इन मेंटेनिंग द पार्लमेंटरी लँग्वेज स्पीकिंग रिलेवंटली टू द मोशन एंड रिस्पेक्ट टू द चेअर हे दिवप महत्वाचें आसा स्पीकर सर तुम्ही बसलेली खुर्ची ही सगळ्यात महत्वाची आसा त्या खुर्चेक आमी आरे तुरे ह्या शब्दान उलोवप हे योग्य न्ही तुमच्या बसलेल्या खुर्चेचेर एखादें आमी पळयता पयलीं चूक करप आनी मागीर आपलें चुकलें हें म्हणून सांगप ह्या हावजान योग्य न्ही एखाद्या वेळेर आपल्याक खंयच्याय पद्दतीन म्हणजे आमी म्हणटा पार्लमेंटरी प्रोसिजरांतल्यान जितको विरोध करपाचो तितको विरोध करचो सगळे म्हणजे तुम्ही म्हणटा तशें कॉलिंग अटेन्शन आसतलें झिरोवर मेन्शन आसतलें हाफ एन अवर डिस्कशन आसतलें वेगळें आनी त्या रायटान आसत जाल्यार तुमी दिवचेय बी आमी कांयच म्हणना तो विरोधकांची बाजू मांडपाची हक्क आसा पण त्या पद्दतीन पेपर काडून तुमच्या तकले वयर घालप तांणी पेपर धरलो म्हणून जाल्यार स्पिकराच्या सारकिल्ल्या अशा पद्दतीन हें जावप हें योग्य म्हाका दिसना म्हणून
हांव सगळ्या हावजांतल्या सगळ्या मेंबरांक डेकोरम मेंटेन करून आमी कोणी पर्सनलायज वयचे न्ही डिबेट आनी डिस्कशन कितलोय वेळ जावच्यो कांयच हरकत ना बट ह्या रूल पुस्तकाक धरून जावच्यो आनी म्हाका दिसता तुमी त्यो अलावूय करच्यो कांयच हरकत ना इतकेंच सांगता एकूच स्टेटमेंट जो मुखेलमंत्री दौड मारता आतां आलोयता तेंय बंद जावपा जाय दौड मारप आनी हे उरयलो ना दौड मारप दिसता तो दौड कोण मारता सगळे खबर आहा स्पीकर सर सगळे खबर आहा व्हेरी सिंपल पयर जो व्यवहार जालो पळय तुवें टेबला वयली एक काम कर पयर जो तुमी व्यवहार केलो पळय टेबला वयले पेपर काडून जे आसा मारप जे आसा अत्यंत लोकशाहीक शोभपा सारकें आमी हिंगा येले आमगेले प्रश्न लोकांले प्रश्न घालता time you have to be neutral because with due respect you are the custodian of the house you are the empire speaker sir you cannot play for the ruling you have to play for the opposition and ruling neutrality maintain जावपाक जाय I agree with what the chief minister said speaker sir एक ethics आसता पूण everyone knows मुखेलमंत्री ज्या पद्धतीन साइन कोता दौड मारता आज बंद कर स्टार्ट कर हे घे स्पीकर सर हे सगळेय बंद जावपाक तुवें ज्या पळय मान्य करपाक जाय तुवें पळय व्यवहार केलो तो बरोबर न्ही मान्य करपाक जाय दौड मारप कितें दौड मारप तुवें ते स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर येस पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर म्हाका 25 वर्सां ह्या सभागृहांत हांव आसा आणि ताजो अंकल आणि फादर हे दोगूय ह्या सभागृहांत आशिल्ले बरोबर आणि खंयच्याच दिसा हांवें पळोवना ताज्या अंकलान आणि ताज्या बापायन असो व्यवहार करूं ना हांगा अशें येवन केल्लें ज्या तरेन पयर जालें आयकाय लेट मी फिनिश येस तांचें शिक्षण हाजे पेक्षा कमी आसतलें अशें म्हाका दिसता ही इज हायली एज्युकेटेड You should know rules and regulations of the house. Because sir, please. तुका वाईट म्हणना बस. He is young. He got lot of future in this August house. आणि ते सिद्ध करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आणि हे क्रेडिट घेवचें जालें आनी जे कितें आपल्या हातांत ताणें चूक मागल्यात पूण सत्य इज सत्य. As leader of opposition, it is my duty that the opposition members are given equal opportunity to speak. I am speaking. I spoke for Viresh with regards to it. When you private members resolution jenna mandle, it is his duty to speak. स्पीकर सर म्हाका रायटिंगान अशा पद्धतीचे तुमच्याकडे कितें तरी आयले काय कितें देर आर द सो मेनी थिंग्स पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर म्हाका उलोवंक जाय स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर म्हाका एक स्टेटमेंट करपाक जाय येस स्पीकर सर पेपर्स स्पीकर सर पेपर्स उलोवंक तर दी नो आयले ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस स्पीकर सर माझं रेझोल्युशन जो आसा तो त्या दिसा तुमी रिजेक्ट म्हणून सांगलो टुडेज लिस्ट तेजेर तुमी कांयच हे दिवंक ना स्पीकर सर आयज जो सीएमान म्हटला सभागृहाचे कामकाज 2:30 स्थगीत करता